तुझे पवित्र पण आमचे दे येऊन येऊन दे हालेला मका शिरे रे 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 हालेलुया 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 दुनिया तुमच्या काळजाचे दवरया एक गडीभर आमी दोळे धांपया जिजून सांगला आमकां तुमी मागण्याक रावतना पवित्र आत्म्या कडेन तुमी मागा रोमाकारा बरयल्लें पत्र आवास्वर 8:26 आनी 27 सांगता आमकां कितें मागचें कशें मागचें तें आमकां कळीत ना उतऱ्या वर्त्या सक्तेन तोच पवित्र आत्मो बापा लागीं विनाती करता 14वो आवास्वर जुआंसो जेजू सांगता हांव आतां बरी तुमकां सोडून वचना हांव तुमकां एक मजत धार दिता तो मजतदार तुमचे सवें सदां काळ आसतलो धर्मदूताची कृत्यां पयलो आवास्वर 8वी वळ पवित्र आत्म्याची बासवणी पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या तवळ तुमी सगळ्यांनी म्हजे साक्षी जातेल्यात आज हे साक्षींचे जिवान कातोलीक जावन आमी जिवन आसाव आनी हो आमचो भावार्थ पवित्र आत्मेचें धेणे म्हूण सांगता पवित्र सल्लो आमच्या बावतिस्मांत आमकां देवान दिलोलो पवित्र आत्मो आमच्या तिरावणेंत आमकां जिवाळ केलोलो पवित्र आत्मो तोच पवित्र आत्मो आयचे सगळे मागणे विधी सोलोन व्हरोन दी आमकां जाणवायेन बरोवन दी कुरपेन बरोवन दी हांगा आयिल्ली येनातली आनी डिवायन वर्डाद्वारे पळोवनचे सगळे लोक अंतोणाराची पिडीत आसची गांवांत परगांवांत आसची ह्या कालमाडी वेलांगणी मायच्या पिरगजी तावन हर एकल्यांक ती आशिर्वादां ती बेसावां ती बेकोण मेळोवन दी आमी मागया तेच पवित्र आत्म्याक भाव आमच्या पवित्र आत्म्याचें गायन गायतना पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन आज ताचें उतर आयकोंक आराधन करूंक नवेन करूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां कृपा मेळोवन दी म्हणून आमी मागया तुमी चिंतूंक हांव कितें हांगा सांगे म्हणून हांव फादर चार्ल्स कपुजीन विगारांच्या आदेश काल हांगा सर आसा विगार कालच्या दिसा कांगनाडी आस्पत्रेंत एडमीट जाला ताच्या दोंबराच्या गांठीचें एक ऑपरेशन आसा येवच्या सोमारा दीस आनी तातूंत ताच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागचे ह्या रितेर वेळार बेगीनच बरो जावन फाटीं येवंक हेच्या दिसा तुमी इतलीं जाणां हांगासर हजार आसात लागशिल्लीं पयशिल्लीं तुमची मागणी तुमची तेसावां सक्कट घेवन हांगासर आयल्यात आनी मरियमाये मुखार तुमी मागणें करूंक तशेंच तुमचे सर गरजो आडना इलाज जावयेत त्या आडना इलाज जावयेत सक्कडी देवा मुखार मरियफात तुमी आयच्या दिसात हांगासर आयल्यात आयच्या दिसा आमकां रितीर दिवंक फादर पियूस येवं जाय आसलो आनी रिक्षेदारान ताका येवंक जावना पूण फादर फ्रँकलीन तुमकां सगळ्यांक वळख आसो फादर नवार्दीक रितीरगार आयच्या दिसा तांकां प्रत्येक जावन स्वागत करचें आनी तुमी हो वेळ रितीर करशिल्लो तुमकां जिवनभर उडास उरचें तसलो जावंक पावतलो आयच्या दिसा आमकां मागण्याक कुमक करूंक आसात फेरार्थान पयस सावन हर एक पावटी आमकां कुमक करून येवचें जॉन तांकां तांचो उपकार बावडसो स्वागत करचें तशेंच डिवायन वर्ड चांदेला मुखांतर आज ही रितीर जावची सगळ्या संवसाराच्या कोणच्यान कोण पोंत पर्यंत ती पयस जाता डिवायन वर्ड चांदेलाच्या विव्यान आमचे संगी आसा तांकांय स्वागत आनी आयचो दीस तुमचो अर्थ भरीत फळां भरीत देवाचे कृपेचो दीस जावंक आयच्या दिसा हे रितीर आमी करची जावन आसा सगळ्यांक स्वागत सकड उबे रावया एक पवित्र आत्म्याचें गायन गावया आनी ह्या रितीरची सुवार्थ आयकोंक आमकां तयार करया दोनी आतां आमच्या काळजाचें दवरया दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या आमचे बापा दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या आमचे
दार तुझ्या आत्म्याक, दार तुझ्या आत्म्याक, दार तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा, दार तुझ्या आत्म्याक, दार तुझ्या आत्म्याक, दार तुझ्या आत्म्याक आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये मोच्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखोन आसा तुझ्या मंदिरांत, ताळयो भेटू. आत्म्या ये ताळयो भेटू. तुझ्या मंदिरांत, नक्कार सांगाता. आत्म्या ये मोच्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखोन आसा देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो मोचे Fire. जेसू देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे जीसस, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, तुझ्या पवित्र ये आत्म्याक पवित्र हे भुरगीं मागता आसतना हे कोण मेळना पवित्र आत्म्यान बरोवन दी, हो पवित्र आत्म्याक सर सदां बरोवन दी. आज प्रकट केल्ली सुवार्ता ह्या भुरग्यांक आशीर्वाद हाडून दी, तांच्या कुटुंबाचेर जेजू हर एकल्याचे पिडेन नासलेले गांवांत वर्गवाद आशीर्वाद हाडून दी. ह्या पवित्र झाडांत ह्या पवित्र जाग्यात जेजू जी कितें सगळें तुका आसा तें तूं पुसूं सकताय, हे वांटो करूं सकताय, हे गट आसा तें तूं भिजोवंक सकताय, गट करूं सकताय. आशीर्वाद हालेलुया, 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 Hallelujah. Hallelujah. दुनियेंत आमच्या काळजाच्या दवरया. एक घडीभर मौनपणी देवान ताच्या आत्म्याक आमचेर पाठयला. आज ही सुवार्ता आयकूं आमची काळजां मनांत आनी आयतीं गेल्यांत आमच्या खातीर मात्र न्ही, सगळ्या संवसाराच्या 750 करोड लोकां खातीर मागया, 7 कॉन्टिनेंट्सां खातीर मागया, भारत गांवच्या 130 करोड लोकां खातीर मागया, कर्नाटकाच्या 7.5 करोड लोकां खातीर मागया. झुजाचें वातावरण पयस वचों, काळज आनी शांती रुतां जावंक देवाचो पवित्र आत्मो काम करूं दी. आमच्या अधिकाऱ्यांच्या ह्या राजपद चलोवच्या हर एकल्यांच्या काळजान शांती समाधानाचो आत्मो देवो नेवं दी. सरंकर बनपस बंदडेचो झुजोचो आत्मो बांदून मोण कुर्साच्या पांया तळी समर्पण दिवया. संवसार पुनर्जीवन क्रिस्तचो थाळो आयकून दी. दोळे धांपया, आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा तीस शांती समाधान भलायकी आज जेजू दिवंक वेता. जेजून सांगलां आमकां, जेजून बसयलां आमकां, त्या बसवण्या वरवीं हांव आनी तुमी हांगा आसांव.
म्हजे सरशे येतेल्यांका हांव केदींच पयस करिसो ना. I will never let down those who come to me. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. आमकां सांगता जुआंव 16 वर 30:7 तर जेजू सरशी आयल्याव ताजो ताळो आयकोंक आमी आयल्याव आमच्या काळजांत ताजो ताळो कसोवंदी रोंबोवंदी आनी ताणें सेवा केल्या बरी, ताणें मिसांव केल्ल्या बरी, आमकां दिल्लें मिसांव फिरगस कुटुंबांत आमच्या जिवितांत तें करूंक आमकां व्हड घटाय तस पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण दिता. प्रेरण दिवनी म्हणून आमी मागया. सांगाता मेळोन आमी मागया. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जकुसीचें जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमो खातीर अधिकर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जुआंवचो वांजेल आवाजवर 10 वळो 7:20 पर्यंत. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, हांव वखऱ्यांचें दार. म्हजे पयलें आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटखार देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें धार. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शबितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां ताका जिवीत मेळो म्हणो, भरून ओमतुच्या मापान तें मेळो म्हणो. हांव बरो गोवळी. बरो गोवळी बकऱ्यां पासून आपलो जीव दिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गोवळी न्हय आनी बकरी ताचे स्वंत न्हय. देखून सुणे वागट येता तें पळयतच तो बकऱ्यांक सोडता आनी पळून धांवता. सुणे वागट बकऱ्यांक धरून दुस्वटायता. कामाक रावलोलो पळटा, कित्याक तो सांबाळोसो मनीस. बकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गोवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्यां पासून हांव म्हजो जीवस दिता. ह्या हिंडांत नातले हेर बकरी म्हाका आसात, तांकांय हांवें लागीं हाडिसय. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गोवळी. म्हजो बाप म्हजो मोग करता, कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडचे खातीर हांव तो ओपून दिता. कोणीय म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना. म्हजे स्वंत कुशीन तो हांव दिता. तो दिवंक आनी तो परत्यान फाटीं घेवंकी म्हाका अधिकार आसा. अशें कर म्हणून म्हज्या बापानच म्हाका ताकी दिल्या. ही उतरां आयकल्ल्या जुदेवा मदें परत्यान थंड जाले. तांचे मदले सबार ताका दिवसार लागला. ताची मोत फिरवल्या. ताका कित्याक तुमी कान दितात अशें म्हणाले. पूण दुसऱ्यांनी म्हळें, दिवसार लागलोलो अशें उलयना. दिवसार कितें कुर्डेचे दोळे उक्ते करूंक शकता. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्त. बसया.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Argan tuka sumyan Jesu. Ergan tuka samyan Jesu. tuka sumyan Rap Jesu. tuka samyan Jesu. Oglap tuka sumyan Jesu. Hogolap tuka samyan Jesu. Hallelujah. 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 मग शभाव बहिणीनो देवाच्या उतराकस पंतावहान गलसो लोक आसा देवाचे उतरस निरर्थक निर्फोळ म्हूण सांगसोय लोक आसा राजावां आसात देवाचे उतरस फट करूंक पडोवचे व्यक्ती जणी आसात पूण देवाक फटोवंक कोणाय वरवीं जायना नो वन कॅन डिनाय द प्रेझन्स ऑफ गॉड ऑर चीट गॉड ह्या सगळ्या आमच्या पवित्र सभेंत हे घडते आसा जेजू कुस्सू सोडूंक ना आमकांय सोडिनात त्या खातीर निमाणी उतरां पळया ही उतरां आयकल्ल्या जुदेवा मदें परत्यान थंड पंगड जाले कित्याक दे वर नॉट एबल टू रिसीव द पावर ऑफ गॉड देवाची सकत देवाचे उतर स्वीकार करूंक तांची काळजां दाड्डी जाल्लीं आमी आयकता केदाळे किर्तना न्ही आज तुमी देवाचो ताळो आयकशात जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात आमी सदांय सांगचे जाल्यार मागचे जाल्यार मागणें आज तुमी देवाचो ताळो आयकशात जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात व्हडली पिडा खंयची गी गोताय आमची काळजां दारूण करचें भावार्थांतावन पयस रावचें कथोलीक भावार्थस तिरस्कार करून जियोवचें म्हणजे सालवां सांवसू आमी नाकारचें तें तांचे अंत तेस हाडटात आनी आज कितें जालें ही उतरां आयकल्ल्या जुदेवा मदें परत्यान थंड जाले तांचे मदले साबार पळया केदाळ समजोवंक जायना त्या दाळ्याक कोणाचेर घालचे देवसाराचेर ताका देवसार लागला ताची मोत फिरवल्या ताका कित्याक तुमी कान दितात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय सुवार्थेचेर आक्रमण आजुनूय सुवार्थेचेर आक्रमण वयल्यान वयर येते आसा पूण सुवार्ता ती रावना कित्याक पोरण्या सोल्ल्यांत ह्या आपोस्तलांच्या कृत्यांत पावलाक ह्या सिलासाक ह्या पेद्रूक जुवोंक जैलान गेल्ल्या वेळार थंय निकोदेमान दिल्ली सलाह तुमी पळया निकोदेम म्हणा लागलो ही मनुश्यतावन आरंभ जाल्ली जाल्यार ही सुवार्ता कैद जाता रावून येता देवातावन आरंभ जाल्ली जाल्यार आज देवातावन आरंभ जाल्ली जाल्यार ती सुवार्ता तुमचे वरवीं रावोंक जायना तुमी देवा विरोध झुजल्या बरी जाता प्रेज द लॉर्ड तर सांगा ही सुवार्ता मनुष्य वरवीं आरंभ जाल्ली की देवा वरवीं आरंभ जाल्ली व्हडा ताळ्यान ताळयो पेटोवन देवाकार दिया हालेलुया हालेलुया तर सुवार्ता देवा वरवीं जेजू देवा तावन आयलो कोणाय की ताका रावोंक जायना कोणाक रावोंक जायना साबार जाणांनी चिंतचें ताका आड रावयेत म्हणून आड रावले ते बदलात आतां त्या खातीर हांगा हे म्हणूंक लागले ताका देवसार लागला ताजी मोत फिरवल्या ताका कित्याक तुमी कान दितात अशें म्हणाले पूण दुसऱ्यांनी म्हळें पळया आनी एक नमणेचो लोक देवसार लागलोलो अशें उलयना देवसार कितें कुरड्याचे दोळे उक्ते करूंक शकता तांचे ते एक सावाल ते उडयतात देवसार कितें कुरड्याचे दोळे उक्ते करूंक शकता मगच्या बाबा भयणीनो
आज ह्या प्रसंगांत हांव तुमच्या लागीं उलोवंक आशें येता आनी आज आमी ह्या कलमाडी पुनशतक आयिल्ली आयकोवची सुवार्ता पुनर्जिवंत क्रिस्तचो ताळो आमी आयकोवया. सांगया बळ्या. दोन परांच्या वाणा आसा घट्ट सांगा बळ्या. पुनर्जिवंत क्रिस्तचो ताळो आमी आयकोवया. Let us hear, let us listen to the voice of resurrected Christ. आमचो जेजू जिवंत आसा. त्या खातीर ही सुवार्ता जिवाळ आसा. त्या खातीर ह्या सुवार्तेंत आशिर्वाद मेळटात. त्या खातीर ह्या सुवार्ते खातीर तुमी ताणेन धांवून येतात. प्रेज द लॉर्ड. ही सुवार्ता निरर्थक नाही. ही सुवार्ता निर्फळ नाही. ह्या सुवार्तेंत सकत आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती सकत जावन आसा पुनर्जिवंत क्रिस्ताची सकत. तळयो भेटून त्या जेजूक आमी अर्गां देवया. हालेलुया. त्या खातीर आमकां गूण जाता. त्या खातीर आमकां भलायकी मेळटा. त्या खातीर आमकां सुडका मेळटा. हाऊ डू वी रेस्पॉन्ड. आमी कशें त्या सुवार्तेक आमी आमचें जिवीत तयार करी जाय या आमी देवा मुखार रावूं जाय ताच्या विशयांत आमी नियाळोवंक वेता. आज हांवें तुमकां वाचुल्लो आवाज स्वर जुआंवचो वांजेलो धवो आवाज स्वर. जेजू तुमी पळयल्यार नवो आवाज स्वर तुमी वाचल्यार जेजू एका जल्मांत आवन कुरड्याक दोळे दिता. तुमी नवो आवाज स्वर हांव चिंता एका ओळी तावन सुमार 3 आनी 4 ओळी पर्यंत हें अजाप एक बरोवन आसा. तें जावन आसा जल्मांत आवन कुरडो आसलेल्या जेजू बरो करता. पळया जेजून बरें केल्लें जिरोवंक जावना फारिजेवांक आनी तेच्या याजकांक. थोडे फावटी बरें जाल्लें थोड्यांक जिरोवंक जायना. थंय सवाल करतात हें बरें जावं कशें सादगी म्हणून. आनी फारिजेव बरो जाल्ल्याची तनकी करतात. तुमी ह्यो सगळो आवाज स्वर आज घरा वचून वाचा. कित्याक ते बऱ्या गोवळ्याक समजूंक सोकोंक नांता. म्हाका शुभाव भयणीनो त्या खातीर ते परत परत तनकी करतात. तांची तनकी सुलवता कुरडो साक्ष जाता. कित्याक कुरड्यान आयकल्लो ताळो जिवी दिवच्या क्रिस्तचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर कुरड्याक दिश्ट मेळटा. दोळे आसले फारिजीव सादुसेव याजक कुरडे जातात. सुमार फावटी देवाचो उजवाड मेळटा. आमी पळयता सुवार्तेद्वारे उजवाड मेळटा. थोडे फावटी वडील कुरडे जावंक पुरो. सुवार्तेक आपयलेले कुरडे जावंक पुरो. मग शुभाव भयणीनो कुरडेपण व्हरतें पातक. जें कितें आमकां समजना तें आमी समजूंक प्रयत्न करूंक आसा. म्हाका शुभाव भयणीनो आमी पळयता हांगा कितें जाता आनी थंय जेजू ह्या कुरडो गूण जाल्ल्या कुरड्याक ते भायर घालतात. पळय एक बरें जाल्ल्या व्यक्तीक तांकां सत स्विकार करूंक नाका. आमी म्हणटा सत कोडू जावन आसा. सत्य काही ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर. इफ यू अंडरस्टँड यू विल बिकम बेटर. त्या खातीर आज म्हाका शुभाव भयणीनो ताका भायर गेल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली. पळय बरें जाल्ल्या कुरड्या भायर गेल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें देवाच्या पुताक तूं सत मानताय. ताणें जाप दिली सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग हांव सत मानतां. आनी जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका म्हळें तुवें ताका पळयलाय तुजे लागीं उलयता तोच तो. थळयो भेटून आमी देवाक अर्गां दिवयांगी. प्रेज द लॉर्ड. बायबलांत ते जेजून सुगडापे गेला. पळया फारिजेवांक सदुसेवांक आनी ते कोणचे याजकांक दोळे आसून कुरडे जाले. ते हो कुरड्याक दिश्ट मेळ्ळी. जेजू म्हणटा देवाच्या पुताक. तशें म्हळ्यार जेजू देवाचो पूत सन ऑफ गॉड. जेजू उरले खंय सांगना. पिडेस्तांक ताकाच तो उगडापें करता. तुमी पळया समारिया गार्न स्त्री जेजूचो ताळो आयकता
ताजे उपरांत तिजे मदें आनी समार्यकान स्त्रिये मदें संवाद जाता. निमाणे ती सांगता केदाळा तिचें जिवीत सगळें जेजू उक्तें करता. म्हाका आमकां कळीत अशें प्रवादी येतलो आनी तो येताना सकट आमकां शिकयतलो. आनी जेजू म्हणटा सोडवंदार येतलो तो शिकयतलो. जेजू म्हणटा तोच हांव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळय जेजून ताका उगडापें केलें. समार्यकार स्त्री पातकी स्त्री जुवांव सोवांजेला चवथो वस्वर तुमी आज वसा. कितले सुबीत रितीन जेजू ताचे मिसांव विवरण दिता आनी तो सांगता हांवच तो बाये. थंय पातकी स्त्रियेक हांगा गूण जाताना ह्या कुरड्याक जेजू सांगता हांवच तो तुजे लागीं उलयता. तुवें ताका पळयलाय. कितलें बाग न्हय गे सामारिया स्त्रियेचें ह्या कुरड्याचें कितलें बाग. त्या खातीर जेजू मुखार सांगता पळया ताणें म्हळें हांव सकमंता सोम्या आनी सरपडून जेजूक ताणें नमस्कार केलो. तितल्यार जेजून म्हळें नितीचें फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसाराक आयलां. कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयलां. म्हळ्यार अर्थ कितें? पिडेस्तांक बरें करूंक हांव आयलां. कुरड्यांक दिश्ट म्हणजे मिसांव कितें? पळया तुमी लुकाचो वांचेल चवथो आवास्वर जेजून ताचें मिसांव आरंभ करतना सांगलेलीं ती उतरां हांव तुमचे खातीर वाचतां. चवथो आवास्वर ह्या आवास्वरांत जेजून इजाया प्रवादीची कोवळी काणी घेवन आपणाचें मिसांव कितें गे म्हणून ताणें लोकांक सांगलें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक. जेजूची बरी खबर कोणें आयकली? कुरडे, तोंटे, आरिगार, दुबळो लोक, पापासो लोक, व्हडले व्हडले शिकलेले भितर बसून तांच्या संवसारान बुडोवन गेल्ले. देव कळीत आसा म्हूण तांणी चिंतलें ते कळते जावंक नात. आज कळतेपणाद्वारे पुनर्जीवन क्रिस्तचो तळो ऐक जाय. प्रामाणिकपणाद्वारे पुनर्जीवन क्रिस्तचो तळो ऐक जाय. विधेयपणाद्वारे पुनर्जीवन क्रिस्तचो तळो ऐक जाय. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. तो सुप्रेरक आत्मो ताणें आमकां दिला. आमकां आमचेर वतला. आमच्या बावतिस्मान दिला. तिरावणेन दिला. आमच्या साक्रामेंतान ताणें आमकां दिला. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंडसतल्यांक सवकासाय बासावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. उजवो हात वयर उबारया. त्या कुर्साक आमी पळोवया. हें वाक्य आमचें करून घेवया. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंडसतल्यांक सवकासाय बासोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. प्रेज द लॉर्ड. ताळयो भेटून देवाक आर्गां या. व्हडा ताळयांनी पळया हे मिसांव आजुनी पवित्र सभा करते आसा. जर तर ह्या मिसांवांत हांव आमचे पिरगज कुटुंब आमी सुकले हांव जाल्यार आमी जेजूच्या खऱ्या मिसांवाक आमी फाटी येवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हें आमचें मिसांव पयल्यान पयलें गरजेची सेवा करचें मिसांव, मोगाचें मिसांव. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें मिसांव जेजून आरंभ केलें खंय धांवन ताणें आमकां कळीत आसा सिसांचे पांय धुवचे धांवन आरंभ केलें. ताणें दाखयलें तुमी म्हाका मिस्त्री म्हणटात तो कसलो गोवळी, कसो बरो गोवळी, कसो खरो गोवळी म्हणलें ताणें दाखयलें. आज तशेल्या गोवळ्याचे पाटलावदारी हांव आनी तुमी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तुमी पळयात तें वाचप वाचल्या उपरांत थंय व्हडले गडबड घडटा. जेजू तांकां
सत सांगता पोरण्या सोल्ल्यांत कोणा कडेन देव आयिल्लो कशें गुण केलें प्रवाद्यान आनी तांकां राग येता जेजू मारूंक लोटून घालून पातोडूंक पळयतात तांकां कितेंय करूंक जायना सत सत सतच्या आत्म्याक फटोवंक जायना त्या खातीर जेजून म्हळ्यार आमी फाटीं या जुवांचो नवो आवाज स्वरप वळो 10 वळो 30 आनी 9 तितल्यार जेजून म्हळें नितीचें फायसाल दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसाराक आयलां कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडें जावच्याक हांव आयलां सबार पोटी संवसाराच्या राजावान बुडोवन गेल्ल्यांक सुवार्थ अर्थ जायना मागणें अर्थ जायना अशें भाव भयणीन आमकां अर्थ जाय जाल्यार आमकां देवाची जाणवाय देवाचें गिन्यान जाय आनी ती देवाची गिन्यान पवित्रत्व आमकां दिता पवित्रत्व भावार्थ आमकां दिता आमकां भावार्थाचें धेणें ह्या पवित्रत्वेद्वारे लाभलां तांचे सांगता आसलेल्या थोड्या फरिजेवांनी आयकून ताच्या लागीं विचारलें तर आमी कुरडे गायी जेजू तांकां म्हणलो तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचें एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार थोड्यांचो भावार्थ कशें म्हळ्यार एक मालगडो मनीस डॉक्टरा कडेन गेलो ताच्या दिश्ट दिसना म्हणून आनी डॉक्टरान ताका बरी करून परिक्षा केली दिश्ट सम आसात दिल्ले ग्लास सकट सम आसात परत 2-3 फावटी डॉक्टरा कडेन धांवता डॉक्टरा म्हाका दिश्ट ना म्हाका दिसना तुज्या ग्लासांतय दिसना आनी तो व्हडलो डॉक्टर पळोवन सांगता हळे तुका दिश्ट सम आसा तुजे समस्या कितें गे म्हळ्यार ते दवरताय ग्लास पळय त्या दाळा तुवें पुसीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांगा पुरो कोण कन्नडका दवरून आयल्यान तुमी पुसतात की ना नातल्यार काल्यां जाता धूळ लागता दाट जाता कांय दिसना तर आज भावार्थ आमकां देवान दिला पवित्रत्व आमकां दिला काल्यांगी धूळ लागल्या प्रेज द लॉर्ड ती धूळ दुबावाची ती धूळ ती धूळ राजावाची ती धूळ ह्या संवसाराच्या बुलोवणीची त्या खातीर पळय जेजू सांगता तुमी कुरडे जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात म्हजें सारकें म्हणून देवाक नेगार करतात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात आनी थंय जेजू ह्या नव्या आवास्वरा उपरांत जेजू 10वो आवास्वर बरो गवळी म्हळ्यार कोण कित्याक बरो गवळी जाय तुमी पळयल्यार किर्तन 23 पोरण्या सोल्ल्यांत आमी समी म्हजो गवळी ताजे सांगात आसतना म्हाका बेना 5व्या सरावा थंय म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हणलें गायन गायता हांव थोड्या फावटी आमी किर्तन गायता द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आनी थंयच आमकां सांगता जेरेमिया प्रवादी देवाच्या काळजा सारकें गवळी दितलो आय विल गिव यू द शेपर्ड्स ऑफ माय हार्ट म्हज्या काळजा सारकें म्हळ्यार हेका गवळ्याचें काळीज देवाच्या काळजा सारकें जायचंय हेका क्रिस्तांवांचें काळीज देवाच्या काळजा सारकें जायचंय देवाचें काळीज कशें जेजू बोळ्या आनी कळत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें प्रेज द लॉर्ड तें देवाचें काळीज त्या खातीर देवाचो ताळो देवाचें काळीज आमी समजूंक आसा आनी जेजू हांगा पळयता ह्या फारिझेवाचें आत्मीय कुरडें पळोवणो ह्या सादुसेवाचें आत्मीय कुरडें पळोवणो ह्या याजकाचें आत्मीय कुरडें पळोवणो कोणें शिकय जाय शिकोवन दी जाय आसली तांचें आत्मीय कुरडें पळोवन आनी जेजू ही ओपार ह्या सार तांकां सांगता बोऱ्या गवळ्याची ओपार सांगता सतूच हांव तुमकां सांगता जो कोण बोकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना म्हळ्यार दार जावन आसा जेजू दार जावन आसा सत दार जावन आसा बाप दार जावन आसा साक्रामेंत दार जावन आसा उपदेश दार जावन आसा देवाचें उतर दार जावन आसा क्रिस्ताची कोड पवित्र सभा प्रेज द लॉर्ड
ह्या दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेनं वयर सोडून येता तो सोरो आनी लुटकार. तर मग भाव भयणीनो, आज आमचे अंतस्करण आमी पळोवंक जाय. आमी पवित्र सभेंत आसून सोरो आनी लुटकारा बरी जावचे आमचे जिवीत आसूंक नजो. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गोवळी, म्हणजे स्वताच्या उसवाडान तो जल्मता जियेता. हाका राखवल दार काडटा. बोकरे ताच्या काळ्या ताळ्याक कान दितात. बोकरे बोऱ्या गोवळ्याच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सकाळांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता. बरो गोवळी फुडल्यान वेता म्हळ्यार कितें? बरो गोवळी आपणाच्या जिविताद्वारे आदर्श जाता. एक विगार, एक याजक, एक रिलिजियस तांच्या जिविताद्वारे लोकांक आदर्श जातात. फिरगजगारां गांवांत कुटुंबांत आवय बापूय तांच्या आदर्श जिविताद्वारे एकामेकाक ती साक्षी जातात. त्या खातीर बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तो भायर सरता. तांकां सकाळां भायर काण जाता तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी तासो ताळो वळखतात. अजमुजो ताळो, तुजो ताळो दुसरो न्हय. आमचो सकाळचो ताळो, पवित्र सभेचो ताळो, जेजूचो ताळो, तो एक ताळो आमचो आसूंक जाय. त्या खातीर जेजू सांगता मार्काचो वांजेलो 12वो आवाजवर 26वी वळो, तुमकां देवाची उतरी कळीत ना, देवाचे समर्थे विशयान तुमकां कळीत ना, देखूनच तुमी फटवून पडतात. You neither know the word of God nor the power of God. That's why you are wrong. You are supposed to be strong. ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ. तर मग भाव भयणीनो, आज आमी गोवळी जावन हर एकल्या बावतिस्मांत सुमयान आपोवणें दिल्ले गोवळी जावन आसाव. आमच्या जावं पुरो म्हाका एक सेवेचे मिसांव दिला, विगार जावन या युवा डिरेक्टर जावन तुमकांय कुटुंबांत गोवळी जावन आवय बापूय विसरून काडलां, आवय बापूय शिकोवण दिल्या पवित्र सभेची. त्या पवित्र सभेच्या शिकोवणेद्वारे तुमच्या भुरग्या बाळांक तुमी तुमच्या कुटुंबात जिवीत मिसांव बांदून हाडूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात, परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. जर तर शेळयो परक्या फाटल्यान येतात जाल्यार, कातोली भावार्थ सोडून येतात जाल्यार, आमचे बिरगज कुटुंब, आमचे समुदाय सोडून येतात जाल्यार, अंशी दिना तांचे थंय कितें प्रॉब्लेम बगार आमचे थंय कितें उणेपण आसा. आमी ते सारकें समजूंक सोकोंक ना. वी हॅव नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड आवर फेथ, आवर टिचींग ऑफ द चर्च, पवित्र सभेची शिकोवण. त्या खातीर फुडल्यान वेता तो ताजो ताळो वळखता. ते बोकरे तेज्या फाटल्यान वेतात, परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनान. ते परक्याचो ताळो वळखनान जाल्ल्यान ताचे तावन ते फोडून धांवतात. जेजू तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो ताका अर्थ जालो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मग भाव भयणीनो, आमकां कितें अर्थ जाय थोडे पडी ते अर्थ जायना. कित्याक सकड अर्थ जावंक नजो ते बरोबर आमकां अर्थ जाता संवसारांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ते आमचे समस्या, आमचे प्रॉब्लेम. अर्थ जायना म्हणणे अर्थ जावंक नाका, त्या खातीर ते आनी एक समस्या. त्या खातीर बरो गोवळी जेजू आज आमकां कितें सांगता. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्यांचें दार. तुमी म्हळ्यार जेजू कितें म्हणटा? हांव सत, हांव वाट, हांव जिवीत, हांव पुनर्जिवानपण, वैगी हांव जीव. आतां जेजू सांगता हांव बोकऱ्यांचें दार म्हळ्यार कितें? सर्गाचें दार, साल्वासावाचें दार. त्या साल्वासावाच्या दारा भितरल्यान समारिया स्त्री पाशार जाली. त्या साल्वासावाच्या दारा भितरल्यान जल्मांतावन कुरुडो पाशार जालो. त्या साल्वासावाच्या दारा भितरल्यान बावतिस्माद्वारे आमी पाशार जाले. हांव प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया,
पळया कितली सुबीत तरान जेजूस सांगता, हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोरू आनी लुडकार म्हळ्यार कितें, वाट सुकोवंक आयिल्ले, देवा तावन पयस व्हरूंक आयिल्ले. कित्याक प्रवादी आसले, देवाचे प्रवादी आसले, ताचे वंसड कोटे प्रवादी, फटकिरे प्रवादी आसले. तुम्ही पळया एलिया एकलो प्रवादी आसलो आनी थंय 400 वर्णी बाळाचे प्रवादी आसले. जावं बरो एका गांवांत सुवार्ता प्रकट करचो एकलो आसता, ताचे विशय नाकारचे 500 जाण आसूंक पुरो. पूण एकलो एलिया सतसो आत्मो देव जैत दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर म्हाका भाव भयणीनो, जेजून सांगलें उडास दवरा. तुमी ह्या संवसारांत कितें जावन आसात, मीठ जावन आसात. यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. ह्या भुमीचे तुमी मीठ आनी तुमी उजवाड जावन आसात. म्हणजे स्वतःचो उजवाड तुमच्या साक्षी जिवनात वरी परस जळटा, उरलेल्यांक कळटा. तुमी देवा सांगाता रावा, देव तुमच्या सांगाता रावता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या खातीर जेजू सांगता, म्हजे पयले आयिल्ले सोर आनी लुडकार म्हळ्यार वाट चुकोवचे. आज वाट चुकोवची सुवार्ता करचे सुमार जाण आसात. तुमी पळयल्यार हांव तुमकां काण वाचता. 20वो आवास्वर ओळू 28 धर्मदूतांची कृत्यां. ॲक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 20:28. ऐका, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. पळय एका गोवळ्याक सा पावल सांगता, तुमची दियेसीस गोवळी जावं बरो याजक, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोला घेतलेली पवित्र सभा सोलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमुल्ले गोवळी तुमी. पळया, देवान आपल्या रक्तान, कोणाच्या रक्तान मोला घेतलेली पवित्र सभा? जेजूच्या आबोलीक रक्तान. ताजे कोड तुमी पळयल्या पयल्या कोरिंथकारा बरयलें पत्र 6 ओळो 19 आनी 20 आमकां अशें सांगता. वाचता ती उतरां, ऐका. कित्याक म्हळ्यार बायबलान ती उतरां आमच्या खातीर बरोवन आसात. पयल्या कोरिंथकारा बरयलें पत्र 6 आवास्वर ओळ 19 आनी 20. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात की तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानूच ताका एक देणें कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. प्रेज द लॉर्ड. उजवो हात वयर उबारून सांगा, तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुमी नेणात की तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानूच ताका एक देणें कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दोनी हात वयर बरो स्तुती करया. ही उतर आमचे करून घेवया. आमच्या कुडीन देवाक आमी महिमा दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पयल्या कोरिंथकारा बरयलें पत्र 7:23 ओळ सांगता, तुमकां मोल दिवन विकतें घेतल्यात. कशें विकतें घेतल्यात? मोल दिवन. पळया, पातकांत आसले आमकां मोल दिवन विकतें. कळ्ळें मोल तें? बायबल आमकां सांगता, तुमी मनशाचे गुलाम जायनाकात. कसलें मोल तें? जेजूचें आमोलीक रगत. त्या खातीर आमी युकरिस्त आचरण करता. आमकां दिल्लें मोल तें आमकां परत बळोवन करता, घटाय दिता. उजवो हात वयर घालून सांगया, तुमकां मोल दिवन विकतें घेतल्यात. तुमी मनशाचे गुलाम जायनाकात. तर मनशाच्या उतरांचे संवसारी 1400 गुलाम जायनाकात. राजावाचे गुलाम जायनाकात. तुमकां आनी एक उतर हांव दाखयता. पेद्रूचें पयलें पत्र वळो 18 आनी 19 आवास्वर 1 वळो 18 आनी 19. तुमच्या पुर्वजां तावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयिल्लें
रुपयानं वा भांगारानं वा नास जातल्या मालान न्हय बागार आई बावीण आणि कथावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्तच्या अमोलिक रक्तान. प्रेज द लॉर्ड. उजवो हात वयर बरोवन सांगया. तुमच्या पूर्वजातावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हणून तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयानं वा भांगारानं वा नास जातल्या मालान न्हय बागार आई बावीण आणि कथावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्ताना. क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तानं संसाराचे स्थापने आदींच देवानं क्रिस्ताक विसलो आणि शेवटीच्या काळार तुमचे पासून ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलेल्या आणि महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर दवरला. प्रेज द लॉर्ड. पण कितली बरी शिकोवण आमकां पेद्रू दिता. तुमचो भावार्थ तुमचो बरवसो तुमी देवाचेर दवरला, मनशाचेर न्हय. त्या खातीर शिस सांगूंक लागले आमी कोणाक विधेयी जायचय देवागी मनशाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मनुष्य भाव भयणीनो, त्या खातीर आज आमी मतीन दवरूंक जाय. हांवें सांगली उतरां आपोस्तलाची कृत्यां. देवान आपल्या रक्तान मोला घेतलेली पवित्र सभा सोलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमुल्ले गोवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दयी आनी निष्ठुर सुणी वागता येताली. निर्दयी म्हळ्यार दया दाखयनात. निष्ठुर सुणी वागता येताली आनी हिंडाक ग्रास शितली म्हूण हांव जाणा. एकवट नास करतली म्हूण हांव जाणा. वीक द्वेश घालतली म्हूण हांव जाणा. नाका जाल्लें शिकयतली म्हळ्यार हांव जाणा. तुमचेच मदले सैत थोडे उरतले. कोण कोण न्हय, तुमचेच मदले सैत थोडे उरतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान ओडून व्हरचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती शिकयतले. त्या खातीर केदाळी गोवळी ह्या ह्यासाक तुमच्या विशयांत मागण्या पंगडा विशयांत सत्राई घेतात, कॅरफूल आसतात. कारण इतलेंच आपणाच्या फाटल्यान ओडून व्हरतले म्हळ्यार कितें पंगड करतले. आळम्या बरी आज पंगड उदेले. आतां सक्रामेंत आमकां नाका, आमकां कितें आज्ञा नाकात, आमकां जाय आमकां उतर मात्र पुरो, मीस नाका, कुमसार नाका. अशें नाका जाल्लें फडकिऱ्यो संगती ते शिकयतले आनी तांच्या फाटल्यान तुमकां ओडून व्हरतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र सभा आमकां सत्राय दिता. त्या खातीर आमी सत्रायेन रावंक आसा. तुमचे मदें हांवें कळनासतना दीस रात दुकां गळोवन हांवें तुमकां बहुत बळ सांगल्या म्हणून उडास दवरा. हें पावलो तांकां सांगता. आज ही पवित्र सभा बांदून हाडूंक 2025 वर्सांत हांव कितल्या याजकांनी, रिलिजियसांनी, लायकांनी, पापा साहेबांनी आपणाचें जिवीत झरयलां. आनी इस दिवसीस बांदून हाडूंक कितले आपणाचें जिवीत झरयलां. लोकां सांगात याजकांनी, गोवळ्यांनी, सगळ्यांनी. हांगा कोणी एकलो मात्र म्हणून न्हय. त्या खातीर मग भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ आमी बळोवन दवरूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुवोंचो वांचील 10वा स्वर पळय हांव पाटी येता. हांव तें दार, म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबिताय नासतलो. तो भायर भितर वेतलो आनी सरवी मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव तें दार. पळया, जेजूस सांगता आसतना एक व्हरतो आनंद आसतलो. हांव तें दार. दुसरी दारां नान तुमकां, दुसरो सोडवण दार नान तुमकां. आनी जेजू मुखारसून सांगता ताका सरवी मेळटलो. म्हळ्यार कितें अर्थ? ही वील गेट गूड पाश्चर, गूड टिचींग.
गुड पॅस्टरल या आमची कितें गोवळीक तांकां शिकोवण मेळटली, गोवळीक वावर करूं तांकां अवकाश मेळटलो. आनी जेजू जागवण दिता. कितें जागवण दिता? सोर येता फकत सोरूंक. प्रेज द लॉर्ड. सोर येता कितें? सोरूंक. थोडे फावटी आमच्या घरांनी भेट करूंक येतात आमकां सोरूंक आनी जिवेशी मारूंक, म्हणजे आमचो भावार्थ नाश करूंक आनी विबाड करूंक, कुटुंबां देसवट करूंक, एकवट देसवाट करूंक येतात. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणो, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत मेळो म्हणो. दुनियांत एक फावटी आमच्या काळजाचेर दवरया. सांगया म्हज्या सांगाता. सुमया जेजू, तूं जावन आसाय आमचो बरो गोवळी. आमी तुज्यो खऱ्यो शेळयो आमचेर दया दाखय. तुवें सांगलें तूं जावन आसाय सर्गीचें दार. सोर येता फकत सोरूंक, लुटूंक, जिवेशी मारूंक, विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणो, बरो नोमतोच्या मापान तें मेळो म्हणो. सुमया जेजू, तुज्या जिवान म्हाका बोर जेजू. तुनी हात आमचे वयर उबारया. सुमया जेजू, तुज्या जिवान म्हाका बोर जेजू म्हणून दापोवटी मागया. सुमया जेजू, तुज्या जिवान म्हाका बोर. सुमया जेजू, तुज्या जिवान म्हाका बोर. वडा ताळ्यान. सुमया जेजू, तुज्या जिवान म्हाका बोर. 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. वडा ताळ्यान. वडा सुबदान. वडा सुक्तेन. जेजू तुजी उतरां काम करू दे, वावर करू दे. कुडीलेची पिडा शेडा अंतर बदबस बोदड दुबाव संकट पयसो सोडून टच हील देस फॉर योर ग्लोरी. हालेलुया, हालेलुया. तळी भेटून आमी देवा कारकान या. वडा ताळयांनी, वडा ताळयांनी. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग भाव भयणीनो, जिवीत आमकां बऱ्या गोवळ्या जेजू थंय मेळटा, पुनर्जीवन क्रिस्त थंय मेळटा. त्या खातीर बायबलांत जुआंवो वांजेला 5वो आवास्वर वळो 26 आनी 27 हांव तुमचे खातीर वाचतां. पळया, देवाचे उतर सांगता आमकां 26 आनी 27 जॉन 5. जशें आपूण स्वाजिविताची झर तशें बापान पुताकी स्वाजिविताची झर जायसो केला. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जशें बाप स्वाजिविताची झर तशें बापान पुताकी स्वाजिविताची झर जायसो केला. म्हळ्यार अर्थ कितें? जीव दिवची पदवी बापाक आसा, ती पदवी क्रिस्ताकी आसा. प्रेज द लॉर्ड. मुखार सो सांगता, त्या शिवाय झडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला. पळया, कोणाक दिला? झडती करचो अधिकार पुताक दिला, कारण तो मनुश्या पोतो. प्रेज द लॉर्ड. कशें भाव भयणीनो, तर स्वाजिविताची झर जेजू बरो गोवळी, झडती करची अधिकार पदवी जेजू कडेन आसा. राजवडकी पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससनाक तुजीच. हांव तुमकां आपोवन वता जुआंवो वांजेला 3रो आवास्वर. कित्याक ही उतरां पळया कितली संपी आनी आमकां जिविताक लक्तिगी म्हणून. 3रो आवास्वर वळो 11 हांव वाचता. 14. जशें मोयजेन अरण्यांत सर्पाक उबारुल्लो तशें मनुश्य पुताक ऊस उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक ससनीक जिवीत लाभतलें. प्रेज द लॉर्ड. तर ससनीक जिवीत कोणात हांव लाभता? वडा ताळ्यान सांगा, कोणात हांव लाभता? जेजूत हांव लाभता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की
ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो ताका सतमान तेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका ससली जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो आयका संवसाराची नीत करच्याक न्ही जेजू सांगता स्वाजिविताची जर अधिकार दिला नीती फैसाल करूंक जडत करूंक अधिकार आसा पूण तो जडत करना कित्याक करना म्हळ्यार ओ काळ ताच्या कुरपेचो काळ मोगाचो काळ हो काळ बापाच्या मोगाचो काळ कुरपेचो काळ काकुळतीचो काळ त्या खातीर कित्याक आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगार पुता मोरी फात संवसाराची सोडवण जावच्याक पुताक सतमंतलेची नीत जायना पूण जो कोण ताका सतमानिना ताका पातयेना ताका आड रावता ताका विरोध वेता तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या ती नीत अशी जातली पळया आमी केदाळा नेगार करता केदाळा देवातावन पयस रावता ऑटोमॅटीक नीत ताच्या फाटल्यान येता कसली ती उजवाड संवसारी आयलो खरें जेजू संवसारी आयलो खरें पूण आपली कर्तुवां कोटी जाल्ल्यान मनुश्यांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो सड मोग केलो पळया आज आमी उजवाडाक तेवशे नासावंगी काळोखा तेवशी नासावंगी कोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना जेजू म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो कोट्यो कोरन्यो दिश्टी पडनये म्हणून तो उजवाडा सरशी येना पूण स्वताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केलां म्हूण परगट जावच्या खातीर उजवाडा सरशी येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज तुमी उजवाडा सरशी आयल्यात उजवाडाची सुवार्ता आयकते आसात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर जेजू कितें म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक भरपूर मापान जिवीत दिवंक हांव बरो गवळी बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिता आज आमकां कळीत आसा जेजून आमचे पासून जीव दिला पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्ही आनी बोकरे ताचे स्वंत न्ही देखून सुणे वागड येता ते पळयतच तो बोकऱ्यांक सोडता आनी पळोवन धांवता सुणे वागड बोकऱ्यांक दिसवटयता कामाक रावलोलो पळटा कित्याक तो सांबाळोसो मनीस बोकऱ्यांची ताका चिंता ना पडोवन वचोंक ना ताका हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बोकऱ्यां पासून हांव म्हजो जीव दिता ह्या हिंडाक नातलेले हेर बोकरे म्हाका आसात तांकांय हांवें लागीं हाडी जाय ती म्हजो ताळो आयकतले आनी एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांवें म्हजो प्रसंग आरंभ करतना म्हळें आज हांव तुमचे लागीं सांगूंक आशेता पुनर्जीवन क्रिस्तचो ताळो आमी आयकुया लेट अस हियर लिसन टू द वॉयस ऑफ जीसस कसो आयकुचो आमी हो ताळो कसो आयकुचो आमी हो ताळो आमच्या पवित्रपणाच्या जिविताद्वारे पवित्रपण अपवित्रतावन पवित्रपणाक आमी येवंक आसा सुवार्तेच्या उजवाडांत ह्या साक्रामेंताच्या मागणेद्वारे आमी देवात येता आनी आमकां देव नितळ करता त्या खातीर आमकां जो हांव सांगता पयल्यान पयलें तो सांगता 15व्या अगस्वरांत तुमी म्हजे थंय रावा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर म्हणटा क्रिस्ता थंय जियेताना संतोष जावन आसा क्रिस्ता थंय जियेताना जेजू थंय जियेताना म्हजे थंय तुमी रावा त्या खातीर आज पवित्र सभा कथोलीक पवित्र सभा आमकां ताचे थंय रावोंक कितें जाय मागणें देवाचें उतर आमचें जावं पुरो आम साक्रामेंत देवाचे उपादेश मोरयेचे भक्तीपण हर एक आमकां दिते आसा जावं पुरो आमचे विविध आयोगाद्वारे सुवार्तेक साक्ष जावचे भाग आमकां मेळटा त्या खातीर सांगता म्हजे थंय तुमी रावा दुसरें म्हज्या उतरां थंय तुमी रावा रिमेन इन माय वर्ड अशीं उतरां तर आज तुम्ही देवाचो ताळो आयकून सकय सबार जाणां म्हाका विचारतात फादर तुमी मागण्यांत आसात न्ही गी देव तुमचे कडेन स्ट्रेट सदांय उलयता गी
देव आमच्या लागीं उलयता बायबला द्वारी, वांजेला द्वारी. त्या खातीर वांजेलाची उतरां देव आमच्या लागीं हर एक दीस उलयता. त्या खातीर आमच्या पवित्र सभेन हर एका दिसाची वाचपां पळया. तें पयलें वाचप किर्तन आनी तें वांजेल आसा. आयतारा 2 वाचपां आसात, किर्तन आनी वांजेल आसा. देव आमच्या लागीं उलयता. देव उलयता म्हळ्यार मनुष्य बरी आमच्या मुखार बसून उलयना. देव आमकां पवित्रत्मेद्वारे उलयता, प्रेरण दिता तो. आनी आज ही स्वर्थ प्रकट करूंक तो आमचे ताजे उतरां तो उलयता. त्या खातीर मगो भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत पयल्यान पयलें देवाच्या उतरांतय रावसय. तिसरें, देवाचो ताळो आयकोनसो म्हळ्यार पुनर्जीवन क्रिस्ताचो ताळो आयकोनसो म्हळ्यार ताच्या मोगान आमी रावसय. अबायड इन माय लव. त्या खातीर जेजून सांगलेलें नवो उपादेश हांव तुमकां दितां. हो उपादेश नवो, कित्याक हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. त्या खातीर पवित्र सभेचें काळीज मोग जावन आसा. आमची पवित्र सभा डिक्टेटरशीप पवित्र सभा न्हय, पूण शिस्त आसा. शिस्तीची नियमाय आसात, ती गरजेची. कित्याक भावार्थ उरय जाय जाल्यार शिस्त गरजेचो. मग डिसिप्लीन ना जाल्यार आमचो भावार्थ उरना. मग भाव भयणीनो, तर आज जुवांव आमकां सांगता ताजो ताळो आयकोनचें म्हळ्यार ताचे थंय रावचें. अबायड इन मी, अबायड इन माय वर्ड. म्हज्या उतरांतय तुमी रावा, म्हज्या मोगांतय तुमी रावा आनी तुमकां म्हजें शिस्त म्हूण वळखताले. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿರಿ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿರಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿರಿ. ನೆಲೆ, ಯಾವಾಗ ನೆಲೆ ಇದೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಲೆ ಇದೆ. त्या खातीर मग शोभाबीण क्रिस्त थंय आसतना आमकां एक मोल आसा. क्रिस्ताक सोडून आमच्या संवसारांत आमी जिवंक जायना. थंय आमकां मोलय आसना आनी आमकां आशिर्वादाय मेळनात. त्या खातीर आज ही सुवार्थ आमी आयकली. आमच्या जिविताचे 3 उडास दवरया. आनी जेजू सांगता म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात. म्हज्यो शिळयो म्हजो ताळो आयकतात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आज हांव तुमचे लागीं विचारूंक आशेता, आमी चड देवाचो ताळो, सोम्याचो ताळो आयकत हांव गी ह्या संवसाराचो ताळो आयकत हांव? आज सुनवार आयल्यात हांगा रेतर आसा म्हणून. नातल्यार कोणाचो ताळो? सकाळी TV ऑन जाल्यार बंद जावचे थोड्या घरा सांजेर. मोबायल हातान काडून घेवन बसल्यार संवसाराक घरा लुटून गेल्यार गोत्तू ना. आमी कोणाचो ताळो आयकत हांव? आज विजय CM जाता गी, सुवेंदू CM जाता गी, आनी कोण केरळान कोण CM जाता गी. प्रेज द लॉर्ड. आमी ताळो आयकोंक. आनी तुमी पळया, आज ताळो आयकोन आयकोन ह्या TVचो ताळो आसा पळय, आमचे पयलें बीदी नाय म्हणटाले बोंगतात पळया, तशेंच खंयची डिबेट आयकोंक जायना. ही डिबेट न्हय, एकामेका सापचेंत बोंगचेंत कोणीय समाधान उलोवचें बरी ना. प्रेज द लॉर्ड. कोणाक बोंकूंक येता तांकां थंय दवरतात. एकलो आनी एकल्याचें आयकना. आज कोणाचें आयकोंक नाका. आपुणूच सारको म्हणून सकाळी जावन सांज पर्यंत खंय एक मर्डर जालें जाल्यार थंय मर्डर एक जाला हांगा सकाळी सांजेर बसोर आमच्या मोतीचें मर्डर जाता. कोण उडोवन जीवघात केलो तें सुद्दां खंय ते आसात. कालें जाल्यार आमी खंयचो ताळो आयकत आसा? हांव सांगना मातशें रॉंग जायचें, न्यूसेजेन जायचें, पूण आज आमी खंय चुकोवन पडल्या. पुनर्जीवन क्रिस्ताचो ताळो आयकोंक कित्याक आमचे वरवीं जायना? जावं बरो सबार बरें आसा. आमच्या युट्यूबार जावं बरो मागणी आसात, मिसां आसात, डिवायन वर्ड चॅनल आसा. आमकां सबार पदराबांची आराधना घालतात आनी हें मिसां कितें केल्लें सकट ती लोकांक बऱ्यापणां घालतात. पूण पळोवचो लोक कोण पिडेंत आसा, मलगडी आसा, ती सोडल्यार उरलेल्यांक हें गरजेचें न्हय. आनी आज कोणाचो ताळो आयकतात? सामाजीक अंतर जळां आज आमकां. आज कितले मुखार गेलां पळय. आमच्या बायबल ना जाल्यार वडना. आमी हांगा येतना पॉकेट विसरल्यार वडना. मोबायल विसरनी येना हांव, कितें म्हणून ऑनलायन पे करियात न्ही गे. प्रेज द लॉर्ड. आनी यूट्यूब आयला आमकां, फेसबूक आयला आमकां, रिल्स आयला आमकां, शॉर्ट्स आयल्यात आमकां. आज पळोवन 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 आमी दिसा चिंतलें दिसता म्हणजे युवा जाणांक खंयचें जनरेशन तुमी जाया, आमी मलगडी जावया, हांव ह्या जाग जावन म्हाकाय विचारचें कोणाचो ताळो आमी आयकता?
पयले सकाळी मागणें आसलें देवा स्वताळो आयकतालो हांव, सांजेर मागणें आसलें देवा स्वताळो आयकतालें हांव. आज सकाळीचें मागणें मायाक जालां, सांजेच्या मागण्या उरल्यार पोवन त्या घरांत. प्रेज द लॉर्ड. कोण स्वताळो आमी आयकता हांव. मग भाव भयणीन आज व्हॉट्सअप जावं बरो युट्यूब हे गुगल असो ताळो आयकून सुमार जाणां एडिक्ट जाल्यात. पयलें कित्याक सोऱ्याक एडिक्ट, गुडका, पान पराग, तंबाखू ताका एडिक्शन आहलें. आतां माज्यांक एडिक्ट जाल्यात. माज्यान सूख न्ही, मोबायल सूख न्ही, कम्युनिकेशन जायचें म्हाका. तातूंत तुमी सुमार बरें कामां करियेत, आमकां एकामेका संपर्क जायचे. पूण ताचे वरन चड आमी विचारी जाय, आमी आमचे कॉस्ट अर्दाक विचारी जाय. हातूंत हांव म्हाका बरें जातें आसा की न्ही. आजच्याच वरी हांव सालवासावांत हांव देवाच्या ताळ्यांत हांव पयस वेतां. आज देवाचो ताळो तुमी आयकशा जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. त्या दाडा म्हणलें वाक्य आजुनी सोंपें. मागीर सबार जाणांनी दारूण केल्यान काळजां. देवाक आमी जागो दिवचो उणें जातें आसा. त्या खातीर झगडी, हागेंपण, मसर हे सक्कड संवसारान चडते आसा. अशें भाव भयणीनो, जेजून आमकां मिसांव दिलां, कुटुंबाच्या मिसांवान काम दिलां, वावर दिलां. करा नाका म्हूण सांगना, जोडा नाका म्हूण सांगना, पूण देवाचो वेळ देवाक दिया. देवाचें देवाक दी, चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दी म्हूण जेजून सांगलें. उडास आसा की तुमकां. आज तुमी सरी जंय, आज आमी हांगा आयले, आज आमकां आनी आराधन येता, गूण जायचे, हिलींग जायचे. हांगा सुनवार आमी दावो दिवन हिलींग केल्यार मात्र पावना. हर एक दीस त्या हिलींगान, त्या पेकोवणें, त्या भलायकेंत हांवें तुमी जियोंक आसा. त्या खातीर आज आमचें जिवीत बारी सूक्ष्म. जावं सांग पावल सांगता हेका मोडकेच्या ह्या मातयेच्या हातूंत दिला तुमकां, मोडकेन दिल्या. मातयेची मोडकी सूक्ष्म. जावं पुरो आनी एका रितीन बलून दिला, बलूनाक काय लागत जाल्यार फुट्टा. भावार्थी सूक्ष्म. त्या खातीर आज तो सांबाळूंक आसा, बॅलन्स करूंक आसा. आज कितें जालां गे म्हळ्यार देवाचो ताळो आनी संवसाराचो ताळो, संवसाराच्या ताळ्यान देवाचो ताळो दांबून दवरला, भायर येवंक सोडना. त्या खातीर आज आमकां बॅलन्स ना, इम्बॅलन्स ते आसा. आमचीं भुरगीं बाळां आमचें आयकनात. आमचीं भुरगीं बाळां शिकतात, गांवांत परगांवाक येतात, सेटल जातात. भावार्थ ना, ही गरजेन काजर जायनात, सक्रामेंत नाका. कित्याक? खंयचें गरजेचें म्हाका तुका? म्हजे मोबायल या म्हजी अंतरजाळां या म्हजी मज्जा म्हाका सर्ग दिनात, म्हाका नॉलेज दितात, म्हाका ह्या संवसारांतलें मनोरंजन दिता. थोडें मनोरंजन आमचें पॉझिटिव्ह मनोरंजन आमकां गरजेचें, पूण सलवसांव दिना. तेंच 24 hours तांतू पडो नासचें. खंय आसात आमचीं भुरगीं, खंय आसात आमचीं युवा जाणां? हांगा पळयल्यार युवा जाणां कोण दिनात. अशें बरो मालगाडींत कित्याक आमी बॅलन्स करना? बॅलन्स केदां बॅलन्स चुकता. ही सृश्टी भुवी रिएक्ट करता. आज त्या खातीर असलीं सांक्रमीक पिडा या रिवर्स जाते आसात, झुजां चलते आसात. म्हाका भाव भयणीनो, आवय बाबायचें मिसांव, भविसवेचें मिसांव तांकां बॅलन्स करूंक शिकोवंक आसा. त्या खातीर आमकां मागणेय जाय, खामीय जाय, पूण आमी आमचें शिकपय जाय, जेजूचो मोगय जाय, भावार्थीय जाय. कित्याक? शिकप आमकां काम दितलें, एक बंगलो दितलो, एक कार दितलें, आमकां पदवी दितली. जेजू आमकां सालवासांव हाडटलो आनी मिसांव करून करपा दितलो. त्या खातीर एक व्यक्ती, एक अधिकारी तो भावार्थी जाल्यार, सतच्या आत्म्यान जियेल्यार त्या गांवाकी आशिर्वादां, त्या राज्याकी आशिर्वादां, त्या देशाकी आशिर्वादां. तर आज कितें जातें आसा? फटीचो आत्मो, मतांतलेपणाचो आत्मो, भयोत्पादनाचो आत्मो, द्वेशाचो आत्मो काम करते आसा. आमचें मिसांव कितें? आमी ताचो ताळो आयकुचो नाका. पुनर्जीवन क्रिस्ताचो ताळो आयकुया. तो ताळो जावन आसा द्वेश करूंक शिकयना, मोग. तो ताळो जावन आसा बोगसाणें. तो ताळो जावन आसा निरंतर मागणें. तो ताळो जावन आसा अर्गां स्तुती. तो ताळो जावन आसा एकामेका लागीं मोगान जियोंक साक्ष जावंक पयलो ताळो. त्या खातीर आज तुमी ताजो ताळो आयकशात जाल्यार आज आमचे मिसांव इतलेंच जावंक पुरो डिवायन वर्डात वरी या हरये कालमाडी आमच्या कारकोळसा लॉरेसाच्या बसिलिकान सुवार्थ प्रगट करता जाल्यार कित्याक लोकांनी देवाचो ताळो आयकचय. आमच्यो इगर्ज्यो जावन आसात देवाचो ताळो. आमचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जावन आसात देवाचो ताळो. आमचे आयोग जावन आसात देवाचो ताळो. हे बेश्टे तशें अशें म्हूण फाटल्यान कुलपां काडची, नेगेटीव उलोवचें न्ही.
हाचे द्वारे मिसावा द्वारे जावं पुरो हांगा संपदा आसा आमी सोशल वर्क करता थंय देवाचो ताळो त्या देवाचो ताळ्याद्वारे बरेंपण करूंक आमकां अवकाश सोमी दिता पूण सोमीन दितना अवकाश दितना अवकाश दिल्ल्या सोमयाक आमी विसरचे न्हय वेन वी आर डुईंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड वी शूड नॉट फॉरगेट द लॉर्ड ऑफ द वर्क जांबडो सान विन्सेंट de Paul सभा आसा मोरियल सोडेलिटी आसा ICM आसा YCS आसा नांवाक न्हय 4 फोटे घालून आमी ते प्रोग्राम केले म्हणून मात्र न्हय जायचे प्रोग्रामा आमी ICYM YCS विन्सेंट de Paulo मोरियल सोडेलिटी गोळीक मंडळी अर्थीक ह्या समुदाया आमी क्रिस्ताक साक्ष जावंक आसा क्रिस्तचो ताळो आयकोंक आसा आमच्या ताळ्या मदें ताफावत आसता आमच्या ओपिनियना मदें ताफावत आसा मनशा मदें आसतात हेका फिरगत ती कुटुंबात येवंक जाता आसा पूण आमी सांगाता येवन मागतना पवित्रत्व ताजो ताळो आयकतना आमचे थंय आमचें म्हणलें पयस वता ताची सकत आमच्या भितर काम करता कित्याक आज आमची सोलवणी कित्याक आमच्या युवा जिवितान काजरी जिवितान सोलवणी डिवोर्सां प्रॉब्लेमां समस्ये सपरेशन कामानान कित्याक सोलवणी कित्याक म्हळ्यार आज आमी ताजो ताळो खंयगी आयकनासतना बसले हांव तर मग भाव भयणीनो ही फिरगसिया हे पुनशेत आमकां आपोवणें दिता ताजो ताळो आमी आयकोवया ताजो ताळो आयकले ताजे खरे फाटलावदारी जातात खरे मिसांव एक पती पतीण जावन आवय बापूय जावन ह्या भुरगीं बाळां ती खरे मिसांव करतात ना जाल्यार मिसांवाची वाट सुकता देदस्पर जातात आज म्हाका ह्या कारणा खातीर स्वार्थ प्रगट करूंक देवान विसरून काडला जावं पुरो कित्याक सबार जाण आमच्या मिसांवाची वाट सुकतात आनी त्या वाट सुकल्या वेळार ते देदस्पर जातात तांकां पाटी आनी तेय बोकऱ्यांक त्या गोवळ्यांक त्या शेळयांकी पाटी हाडूंक आसा म्हज्या हिंडाक नातलेल्या आनी सबार शेळयो आसात म्हणटा जेजू म्हळ्यार मिसांव आमच्या चौकटा भितर मात्र न्हय आमचे बरेपणाचे मिसांव आमचे साक्षेचे मिसांव आमचे मोगाचे सेवेचे मिसांव आमचे बोगसाणेचे मिसांव ते एक्सपॅन्ड जायचंय आमचे शेत सांबारा मदें तांचे समारंभ मदें आमी थंय साक्ष जावंक आसा आमच्या बरेपणाद्वारे आमच्या मोगाद्वारे आनी आमकां पळयली म्हणटा ते खरे क्रिस्ताचे फाटलावदारी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी सगळे घडीभर उबे रावया सगळे घडीभर उबे रावया दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया दोळे आमचे दंपया आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार तुमी तुमची काळजां दारूण करिनाकात संवसाराचें आयकोन मतींत नाका जाल्लें राजोंक दवरलां जाल्यार दुबावान जी येता जाल्यार नकारात्मकता आमचे भितर काम करता जाल्यार आज क्रिस्ताच्या आत्म्यान जिवान स्वतान आमी बरोवंक जाय त्या खातीर म्हज्या भाव भयणीनो आमी आज बऱ्या गोवळ्या विशयान ताचे जिवीत विशयान तुमच्या लागीं हांव उलयलो ताचो ताळो आमकां जिवी दिता जीव दिता ताचो ताळो धैर्य दिता बोळ दिता घटाय दिता ताचो ताळो 27 वर्सां आदीं ताणें म्हाका विशेष रितीन आयकोसो केलो आनी ताच्या ताळ्यान तावन आयिल्लें उतर जावन आसा इजाया 40:10 भियेनाका हांव आसा तुज्या सांगाता घाबरनाका हांव तुजो देव हांव तुका मजत दिता हांव तुका घटाय दिता हांव तुका म्हज्या उजव्या हातान उखल धरता इजाया 50:4-17 ताणें दिल्लो ताळो तुजे विरोध वापरूंक गेल्ले हातेर सुपड जावचे ना हांव तुका जैत दिता फाल्यांच्या दिसा 27 वर्सां ह्या जागी दिक्षा घेवन जातात हांवें देवाक अर्घां दिता कित्याक अस्कत म्हाका ताजो ताळो आयकून ताच्या ताळ्याचे 7 ताळो जावन प्रगट करून ताणें म्हाका विसरल्या खातीर सर ह्या जांक गोवळ्यां खातीर ह्या आमच्या मुणयारां खातीर लोकां खातीर धार्मिकां खातीर तुमचे खातीर हांव अर्घां दिता आज ताजो ताळो आमी हांगा आयकत हांव आनी तो ताजो ताळो आमचे थंय रुतां करूंक आशेता आराधनाद्वारे आनी विशेष बापान तो आज आमकां ह्या आराधनान तो आपुरता आमकां सारकें करता आमकां परत ताचे लागीं जियोंक करपा दिता तर एक घडी भर दोनी हात आमचे वयर उबारुया
सर्वेस पराचेर आमी नदर घालया, कुर्साचेर आनी स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. वडे ताळ्या वडो सुद्धा आज तुम्ही सर्वेस पर स्वतःला ऐकशा जाल्या तुमची काळजां दरून करी नाकात. सर्वेस पर आज या आराधनाक आमी वेता आसतना आमचे तुजी दया देव देव दी, तुझे भुरगेपणाचे तुजी दया देव देव दी. विशेष बाबा तुजी स्वार्थ परगट केल्या विस्मितांनी कोणानी ती रुजू कर. हांगा आयलेले लोक डिवाइन वर्ड द्वारे घरात आयकोसो लोक आशीर्वादन बोरा टच ब्लेस हील फॉर योर ग्लोरी. शरीर वडाताळ्यान वडा शब्दान जेजूच्या नावान जेजूच्या उतराच्या बळान जेजूच्या अमूल्य रक्ताच्या आमचेर हांगा येवंक जायनातले हर एक आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या कथोलिक भावार्थान असले हर एकल्याचे सगळ्या संसाराचे परजेचेर आशीर्वाद बेसाव फेकोड वडोवन दी. In the name, in the word and blood of Jesus, we claim the power of anointing, healing, restoration. Jesus, thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, Lama Shikara Lama. Shandere Hallelujah, Hallelujah. सत्कडा मी दिंबी घालया. जेजूक आमच्या मध्ये आपोवया. या आराधनान विशेष बाबान कुडीची मोतीची आत्मीक भलायकी जेजू आमकां दिवंक वेता. सोम्या आज हांव तुजो ताळो आयकोंक ह्या जाग्यार आयल्या. तुजे थंय रावोंक, तुजे उतरां थंय रावोंक, तुज्या मोगा थंय रावोंक म्हाका कृपा दी म्हणून आमी मागया. आराधनाचें कंदार आमी गावचें. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರುನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರುನೇ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸುವೆ ಏಸಯ್ಯ.
ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ हाथों भरून आराधने सत्कार सांगता येशुवे. आराधने आराधने येशुवे. तळी भेटून ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಲನಿ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಲನಿ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. हाथों भरून ಆರಾಧನೆ सत्कार सांगता ಆರಾಧನೆ येशुविगे ಯೇಸುವಿಗೆ आराधने ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ आराधने सत्कार सांगता ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ आराधन जेजू तुका त्या बंद्रपोटी वडताळ्यान म्हणा आराधन करूया काळ जाता जेजू तुका मात्र आराधन सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या सुखदेतो ह्या पवित्र उपकारी सदस्य तुका आराधन करता जेजू आराधने आराधने यीशुविगे आराधने 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 येशुवे आराधने आत्मरे आराधने आराधना हालेलुया 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 ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ Jesus we praise you thank you स्तुति करा आराधना करिया सुनिया
ಬೋರ್ ಅಂಶ ದೊಳೆ ದಂಪಿಯ ಗೋಸ್ವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮೌನವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ताचे 1000 पौंड आमचे मदें आसा. बरो गवळी, गुड शेपर्ड, व्हडले अमेश्य पालक आमचे मदें आसा. आराधन ताका आमी करया. आराधनाक तो मात्र फावो, ताचे भायर आमकां सोडवनदार ना. आमचे मदें आमचे संगता सदांकाल रावतलो म्हणून ताणें केल्ली बसवणी, त्या उंड्या रुपी तो आमचे मदें आसा. भावार्थान आमी ताच्या मुखार सरपडले. हांव म्हजें नांव उडास हाडच्या हर एका जाग्यार हांव येवन प्रसन्न जाता म्हणून निर्गमान 20:26 आमी वाचता. जेजू म्हज्या राया, म्हज्या दुनिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा, तूं म्हाका जाय. तूं बरो गवळी. आमी तुज्यो शेळयो बऱ्या गवळ्या तुजे कडेन बरेंच आसा. म्हजें उणेंपण, म्हजें खोटेंपण भोगसूंची सकत तुका मात्र आसा. तुजे मुखार हांव सरपडलां. तुजे मुखार हांव सरपडल्या. नामान तुका करते आसा राया. तुका सोडल्यार म्हाका कोणूच ना. आमी आयिल्ल्या तुजे तावन, आमी पाटी येता तुजे थंय. हें जिवीत तुजें एक देणें. सलवासाव तुजो मोग म्हजे सांगाता सदांकाळ तूं आसाय. सबार पावटी म्हज्या अस्खतकाये वरवीं तुजे 1000 पौंडो हांवें नेगार केला. तुजे 1000 पौंडो 1000 पणांत हांव पयस पावलां. बऱ्या गवळ्या म्हजेर दया दाखय. आज म्हज्या कुटुंबा समेत तुका हांव आराधन करता. ती हांगा नांत गांवांत परगांवांत आसात, पूण हांव तुजे मुखार समर्पण दिता. म्हजें जिवीतच तुका हांव समर्पण दिता. जेजू, म्हजे लागीं दुसरें कितेंच ना. हें म्हजें जिवीत, ही म्हजी कोडू तुका हांव समर्पण दिता. सुम्या जेजू, म्हजेर दया दाखय. म्हजेर दया दाखय. म्हज्या कुटुंबाचेर दया दाखय. म्हज्या भुरग्यां बाळांचेर दया दाखय. म्हजें म्हणलें कितेंच म्हजे लागीं ना. तुज्या आसऱ्याचेर हांव पातयेवन हांगा आयलां. समर्पण दिया भुरग्यांनो तुमकांच. समर्पिसुवे देवा, समर्पिसुवे देवा. सांगया. समर्पिसुवे देवा, समर्पिसुवे देवा, समर्पिसुवे देवा. ನನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ,
नन्ने समर्पिसुवे. समर्पण दिया तुमचे जीवित, समर्पण दिया तुमची कूड, समर्पण दिया तुमचो आत्मो. एक घडी बोरदोळे दांपोवन दिंबी मोडल्या तुम्ही. समर्पण दिया तुमची अस्कत काय, तुमची रक्त कणा, शिरो, हाडा, संदा, कॉन्शियस अनकॉन्शियस ऑफ कॉन्शियस माइंड. समर्पण दिया पिडा शिडा हांतुळणार तुम्ही आसात. मरण ती कर्कां तुमचेर आसात, मरण ती व्हायरस तुमच्या भितर आयल्यान. आज तोचे मुखार समर्पण दिया. आराधन जावन आसा समर्पणाचो वेळ. मनुष्य लागीं सांगल्यार मनीस तमाशा करता. हाजे असलेंच हिजे असलेंच हिजे पिडा मुक्त ना, कितल्या रितीरी दवली, कितल्या मागण्याक दवली, पूण जेजू तमाशा करिना. आज मनुष्याक न्हय जेजूक समर्पण दी. ह्या आराधनान सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या सत्तेन, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान समर्पण दी तुझे जिवीत, समर्पण दी तुझे अस्कत काय, समर्पण दी तुझे घराणे, समर्पण दी तुझे मागणे, समर्पण दी कितें सकट तुझ्या भितर आसा. जेजू तुका हांव समर्पण दिता. समर्पिसुवे देवा, समर्पिसुवे देवा, समर्पिसुवे देवा. नन्ने समर्पिसुवे. सांगता समर्पिसुवे. सरेंडर, सरेंडर टू जीसस. समर्पिसुवे. Power, touch. समर्पिसुवे देवा. समर्पिसुवे. दुनिया तो बारून समर्पिसुवे देवा, देवा. समर्पिसुवे देवा, समर्पिसुवे देवा. नन्ने समर्पिसुवे. हालेलुया, 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 हालेलुया. लामा शकारा लाला. समर्पण दिया तुमची कूड, तुमचो आत्मो, तुमची मोत, तुमची अस्कत काय जेजू समर्पण दिता. तुका कळीत आसा आयुष्य गर्भा 9 महिने 7 दीस म्हाका तुवें रचलय. हो समर्पणाचो वेळ जावन आसा. ह्या आराधनेचे वेळ जेजू ह्या पोन शेतान मोरी मायसर सदा भक्त सांगता म्हजे खातीर मागा. आय सरेंडर मायसेल्फ, सरेंडर लॉर्ड माय वीकनेसेस, माय सिकनेसेस, पिडा शिडा अस्कत काय टच. दुनिया तुमच्या काळजाचे दवरा. जेजूचे नदर घाला, जेजूचे नदर घाला. तुमचे कुटुंब समर्पण दिया. तुमची बायल घोव, आवय बापय, भुरगीं बाळां, तुमची जिवीत काजरी जिवीत समर्पण दिया. कितलीशी अस्कत काय काजरी जिविताचे रिती आसा. एका घरा भितर आसात पूण एका काटयेर नान, मोगान नान. तांच्या जिवितान सबार तफावत आसात. संवसाराच्या देखीक मात्र आमी सांगता आसा हांव. एकामेका उलोवणें ना, एकामेका सोडतोड ना, एकामेका बोगसाणें ना, एकामेका मोग ना. समर्पण दी. त्या दीस तुवें सांगलें सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन हांवें तुका स्विकार केलें जेजू मुखार. मना लेखतलो, गौरव लेखतलो म्हणून सांगलें. खंय गेल्या तुजी बसवणी, तुजी बसवणी तुका पेकोवण, तुका गूण करता. आज बसवणे फाटये जेजू संवसारांतले सर कुटुंबां समर्पण दिता. कुटुंबाचे सैतान धाड घालते आसा, विच्छेद आनी सपरेचे वाटेराची. जेजू तुज्या नांवान समाधान देवन येवं दी. आज ह्या पूर्ण शेतांत, ह्या आराधनांत तुमची कुटुंबां, तुमची कुटुंबां, तुमची कुटुंबां समर्पण दिया. तुमच्या कुटुंबाची सांकळ समर्पण दिया. कुटुंबाची अस्कत काय समर्पण दिया. हे युकरिस्त जेजूचो ताळो आमची कुटुंबां आयकोन दिता. आमच्या कुटुंबांत वीद बावळी आसा, भुरगीं बाळां आमची ताळो आयकनाता. जेजू आमचे युवक युवती वाट चुकल्यांता. ड्रग्स, हेरोईन, गांजा, सेक्स म्हणून पडून गेल्यांता. सक्रामेंतांतून जियेनाता. जेजू कोणा लागीं वचो आमी सोमया. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुजो ताळो जिविताचो, तुजो ताळो सुडकेचो, तुजो ताळो सोडवणेचो. तो ताळो आयकोंक आज आयला जेजू. समर्पण दिता म्हज्या भुरग्या बाळाक.
समर्पण दिता म्हजी युवक युवती, समर्पण दिता म्हज्या भुरग्यांक सैरिक्यो जाय, बरें काम जाय, शिकप जाय, भवत जाय, मागणें जाय, वाट चुकलीं भुरगीं जेजू समर्पण दिता, आमचेच कुटुंबां जिविता, आमचेच काजरी जिविता समर्पण दिता. ह्या आराधना आता दोन्ही हात जेजू मुखार अशे उबा राहा. जेजूका पुढे तुमच्या हातांत सांगा काळजात समर्पिसुवे देवा, समर्पिसुवे देवा, समर्पिसुवे देवा. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. आणि एवढी वडतळ्या समर्पिसुवे. दोळ्यांनी दुखानी सांगा शेसू समर्पण दिता तुका. तुझ्यावर बी साध, तुझ्यावर बी साध आपण बदली टच समर्पिसुवे. इन द नेम ऑफ जीसस देवा समर्पिसुवे. एक घडीभर उभे राहूया आमच्या जाग्यार, एक घडीभर उभे राहूया. दुनियात आमच्या काळजाचें दवरया. कीप युअर बोथ हँड्स ऑन युअर हार्ट. दोळे दांपा. ह्या आराधनांत आमी आमकां समर्पण दितना ओडती विस्मिता आमच्या कुडी भितर घडटात. दोळे दांपा. कितें समर्पण दिवंक आसा? तुजे भितर आसलीं गुप्ती पातकां, लिपती पातकां, तुजें कामुकपण, कोणाकय कळीत नासतना तुवें दवरले संबंध, अनैतीक संबंध, अनैतीक चार्ट्स, तुजें कोडू माज्जेचें प्रदर्शन करना एका लागीं उलोवचें. आज समर्पण दी. तुजी कूड पवित्रत्वेचें तेंपलां, मंदिरां आज ही माज्जे आसात आमकां ओडटात, कामुकपणाक ओडटात, अस्तमयतना फोर्नोग्राफी ओडटात. आमी बुडटा, रडटा, आमकां थंयता सुको दिवंक जायना. जेजूर बी मात्र साद. संवसार आज फोर्नोग्राफीच्या जाळांत बुडोवन गेला, लो फिल्माच्या जाळांत बुडोवन गेला, अनैतीपणाच्या जाळांत बुडोवन गेला. खेद आसा पूण केदांत फुलता तें सोबीत फुलो, उपरांत फुलता साळाका. आमी साळाका तरशीं जायसय. दोळे धांपा. बायबल सांगता जोशुआ 3:5 आज तुमकांच तुमी नितळ करा, पवित्र करा, देव तुमचे मदें अजापां करतलो. जावं पुरो भायल्यान हांव पळोवंक सगळ्यांक बरो दिसता, पूण म्हजी कुसाडाई, म्हजें बुरशेंपण कितें म्हणून जेजू जाणा. पुता तुजें सक्कड हांव जाणा. आज ते जेजू मुखार रड तुजें पाताका. केदळा पातकां बोगसली, पिडा गुंजली, केदळा पातकां बोगसली. त्या खातीर जेजू नारीगाराक म्हळें तुजी पातकां बोगसली, उठ घे तुज्या हांतरुणांनी चल. आज तूं हांतरुणार आसाय, बेड्ड्यार आसाय, पिडेंत आसाय, समर्पण दी तुका. तुजी पिडा आसकत काय? तुजी पातकां, गुप्ती पातकां, लिपती पातकां कुमसारान सांगलें जाल्यार जेजून बक्षिल्ल्यान, सांगनासतना लिपोवन दवरलें जाल्यार तुजेंच कोटेंपण तुका पाड करतलें, नाश करतलें, वायट करतलें. जाणवाई म्हणयो 28:13 जो आपली पदकां लिपयता ताका सूख मेळना, जो ती वळखता ताका दाय लाभता. Proverbs 28:13 one who hides his sins there is no success, there is no health for him. One who confesses God shows mercy. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಕರುಣೆ ಇದೆ. आज थंयची काकूळ तुमकां काय जाय, तुमकां काय जाय हसकत आमी ह्या माज्जेनी नाका जाल्लें पळोवन, नाका जाल्लें चिंतून, नाका जाल्लें उलोवन, पाड खबऱ्यो, छाडयो ह्या पोजवेपण म्हज्या दोळ्यान, म्हज्या कानान, म्हज्या जिबेंत वळटा गी. जेजू तुकाच भेटोवन दी पुता, तुकाच भेटोवन दी तुवें. जेजू तुका नितळ करता, ताच्या रक्तान तो नितळ करता. तो तुका मोला घेतला तें जावन आसा मोलो जेजूचे आमोलेक रगत. त्या रक्तान तो तुका दूद नितळ करता. जेजू म्हजी अस्कत काय, म्हज्या कुटुंबाची अस्कत काय, उणेंपण, वायट वडण्यो, सवयो हांव बली जावन गेला, थंयतून भायर येवंक जायना, उठोवंक जायना. केदांत वेशीक पुता बरी बुडोवन रडोवन आसा. आज हांव फाटीं येता, तुज्या घरा येता, तुज्या मोगाक येता. म्हाका बरी भलायकी जाय.
वलांगणीमये वलेकेशमये ह्या पोन शेतन सोनवारा विशेष मागणे विशेष नवेन आमकां पुता थंय फाटी हाडूंक राजी जावंक आमची कुटुंबां अभिषेक जावंक बाबा म्हजी अस्कतकाय म्हजी पातकां हरये तुका समर्पण दिता म्हजी अस्कतकाय आज म्हाका पाट लागून आयल्या आज म्हजी अस्कतकाय म्हाका दोसता म्हाका समाधान ना म्हाका न्हीद पडना परत परत म्हाका तोपता कोंगता तूं मात्र म्हाका सुटका दिवंक शकताय त्या सुटके मुखार हांव उबें रावलां विशीक पूत बापाय मुखार उबें रावले बरी हांव रावलां आज समर्पण दिता म्हाका म्हजी अस्कतकाय म्हजें उणेंपण कोणाय कडेन सांगोंक जायनातलीं पातकां तुका कळीत आसात तुका म्हजें काळीज उक्तें आसा सोम्या हांव तुजो मोग करता जेजू म्हजेर दया दाखय म्हजेर दया दाखय म्हजेर दया दाखय दुनियांत आमचे वयर उबारया व्हड्या तळ्यान दापोवटी सांगया सोम्या जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय सोम्या जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय व्हड्या तळ्यान सोम्या जेजू पातकी म्हजी दया दाखय सोम्या जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर 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 दया दाखय ए जेजू हांव काकून मागता सक्कड सांगाता दितालो ती काकूळ वाडोवन दी ते योग्य दिसतात आमच्या कुटुंबा भितर भुरग्या बाळा भितर आमचे थंय कॉन्शन कश पडटा परत एक पोटी काय जाता जेजू काकूळ मागता दितलो कोण पागिता सर्मांची पागां काढता आयशांनी सकळ सडटा समर्पिसुवे देवा सांगाता समर्पिसुवे touch Lord touch समर्पिसुवे देवा समर्पिसुवे अन्य बोटी ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಧೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಶೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಯೇಸು ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ದುನಿಯಾ ಕಳೆದವರ ದೊಳೆ ದಂಪ ಸಮರ್ಪಣೀಯ ಸಮಯವಾಯಿತು ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ ಸಕಲವಾ ದೇವನಿದಗೆ ನೀಡಿದೆಲ್ಲವಾ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ ಸಕಲವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಅದೇ ಬೋಟಿ समर्पिसुवे ही तुझी मर्ज या जाग्याक लाखांनी लोक येता या 2 शेताक लाखांनी लोक येता आज ही भुरगी तुझी जावन आसा हे समर्पणाचे मागणे ग्राणे आराधना स्वीकार कर आणि जीवित आशीर्वादित कर समर्पिसुवे समर्पिसुवे समर्पिसुवे
मौनपणे मागा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तळयो पेटून जेजू कुवार कांदे व्हड्या ताळयांनी बसया, तुमच्या जाग्यार बसया, सकट बसा तुमच्या जाग्यार, जेजूचेर नदर घाला. आराधनांत 3 संगत्यो घडतात. हरी एका मागण्यान, हरी एका आराधनान, हरी एका मिसाच्या बलिदानान देव आमकां सुटका दिता. गॉड डेलिव्हर्स अस, बिडुगडे. दुसरें, देव आमकां गोण करता. गॉड हिल्स अस, देव सौख्य कोडतारे. येसू नमगे सौख्य कोडतारे. तिसरें, आमकां अभिषेक मेळटा, एनॉयंटींग मेळटा. हर एक आराधनांत आमी आयिल्ले बरी पाटी वचना. हांव जेजू रित्या हातांनी पाटी धाडिना. तशें प्रगट केल्लें उतर बायबल आमकां सांगता. इसाया 50:5, 10 आनी 11 तें उतर ताचें काम कितें आसा तें करन थंय तो पाटी येता. दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. हांवें सांगलें मात्र तुमी आयका. हांगा कोणी डायबिटीस या बीपी, शुगर या बीपींत वळवळतात या तुमकां ती पिडा आसा जाल्यार कुडींत उबे रावा. ती मात्र साकर या बीपी आसा जाल्ली उबे रावा तुमच्या जाग्यार. आमी आतां विशेश बापान एका पिडे खातीर मागोंक वेता. जेजू 100% आमकां गूण करता. डायबिटीस आनी बीपी आसलेली तुमी तुमचो जागो सोडून मुखार येया. तुमचो जागो सोडून ही मात्र उरली बसा. डायबिटीस आनी बीपी आसली मुखार येया. त्या कॅमेरा सोडून तेशेनीशीन आल्तारेक लागीं रावा. आगमेंत आल्यार दिवचें. थंय सकल 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 रावा, सकल रावा. डायबिटीस आनी बीपी कोणाक आसा ती सगळ्यांनी चिंचे गूण जायना. देवाक आसात कितेंच ना. आज या आराधनान समर्पण दिया. जेजू आनी कोण सकट डिवायन वर्डांत घरांत हांव आयकता. डायबिटीस बीपी आसली तुमकां उबें रावंक जाता जाल्यार तुमी उबें रावान मागचें. हें टॅलिकास्ट करतना तितू सकत जेजू तुमकां दिता. हांगा आसलेली तुमी जेजूचेर नदर घाला. तुमी गुळयो घेवन सोदवत गेल्यात. ह्या दीस येतना इन्शुलिना शुगर वाडटा. ह्या बीपी प्रॉब्लेम आसा. जेजूक आसाद कितेंच ना. आज ह्या 2 विशेष कारणां खातीर मागोंक येता हांव. प्रेशर आमच्या जिवितांत ब्लडान प्रेशर चडचें आनी तशेंच आमकां आमच्या शुगर आमकां प्रॉब्लेम दिवचे जावन आसा. साकरेची पिडा. दोनी हात येवकरिस्त मुखार अशें समर्पण दिया. मागया म्हज्या सांगाता. सुमया जेजू, ही म्हजी साकरेची पिडा, ही म्हजें बीपी तुका समर्पण दिता. सुमया जेजू, येवकरिस्त मुखार हांव आयलां, हांव आयल्या. म्हजेर दया दाखय. आज ही पिडा जेजूच्या नांवान बांदून मोडून खुर्साच्या पांयांतळी समर्पण दिता. ह्या येवकरिस्तांत हांव तुजी सकत म्हज्या कुडीचेर वाडोवन दी जेजू. सुमया जेजू, तुज्या नांवान तुज्या उतराच्या बळान हांव म्हज्या भितराची डायबिटीस बीपी जेजूच्या नांवान आज्ञा दिता, फरमायता. मोरये माये तुज्या विनवणेन सर संत भक्ताच्या विनवणेन ही पिडा जेजूच्या नांवान शाश्वीत सोडून सोंदी. तुम्ही दोन्ही हात तुमच्या तकलेचेर दवरा. पाटी आसलेले दोन्ही हातांच्या कुशीन उबा राहा. व्हड्या ताळ्यान स्तुती करया. कंतार करचो भाऊ तुवें स्तुती कर. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Hallelujah, 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 aporcizum cocis, hallelujah, 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 hallelujah. Name of Jesus, जेजूच्या नावान जेजूच्या उतराच्या बळान हे येवकरिस्ताच्या सत्य नावान प्रगट केल्या देवाच्या उतर त्या भुरग्याच्या जिवितांत ही पिडा नियंत्रण घेऊन दी. संपूर्ण गुण जावन दी. वैज लागी येतना हजाबती पडोवन दी. टच केलावा हील पावर जीसस नेम. शिरिरिरिरिरिरि शररेरेरेरेरे 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 तुझ्या नावान तुझ्या उतराच्या बोळा आपण खंड पावर upon them Lord.
Jesus name I pray. Jesus name I pray. Yes, Lord. Thank you for touching. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. तळये पेटून देवा कारखानिया तुमच्या जाग्या पाठी वसा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पातये तुम्ही कितें मागलें जेजूच्या नांवान तें तुमकां मेळ्ळें म्हूण पातये बायबल सांगता 11:26 मार्कोस एवांजेल whatever you asked in prayer believe that you have received it. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿರಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. सकाळच्या जाग्यार बसया हांगा मायग्रेन हेडेक या हेडेक प्रॉब्लेम आसची उबे रावा. मायग्रेन या हेडेक तकली पडापड कोणाक आसा टेन्शन कोणाक आसा या मोती नेगेटिव्ह येते आसा म्हज्या तकली दूख मस्त आसा मस्त गुळयो काण घेता. मायग्रेन कोणी आसा जाल्यार उबे रावा वेग्गी मुखार या. मायग्रेन आसची या तकली पडापडो तुमकां आसा जाल्यार तुमी मुखार या. तुमच्या खातीर विशेष मापान या तकली पडापडच्या पिडेतावन जेजू सुटका दिवनी म्हूण आमी मागोवंक वेता. जेजू लागीं आज तुमी व्हरनोसा नाका तर ती जेजूक दिवन वसा. कोणाक कसली एलर्जी कुडींत आसा एलर्जी आसा स्किन एलर्जी सोरियोसीस आसा जाल्यार ती एलर्जी आसली या खंयचे फूड एलर्जी आसा ती तुमकां थोड्यांक तांती केल्यार जायना या कितें मांस केल्यार जायना तरकारी थोड्यो जायनात एलर्जी कुडी भितर आसा जाल्यार तुम्ही दिंबी घालून जाता जाल्यार दिंबी घाला उबे रावा ना जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. जेजूचे नदर घाला आज एलर्जी काडून आमी फाटी वेचचे नाका. जी कोण घरा या टेलिकास्ट करतना डिवायन वर्डाद्वारे पळयतात तुमचे थंय तकली पडापड आसा मायग्रेन आसा एलर्जी आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती कोण जेजू करतलो. तर आमी मागया पाटी आसलेली दोनी हात हांच्या कुशीन उबारप. हांगा आसलेली भुरगीं जेजू कुशीन हात उबारून म्हणा म्हणजे सांगाता सोम्या जेजू सोम्या जेजू ही म्हजी कोडू म्हजी कूड आवयच्या गर्भान आवयच्या गर्भान तुवें रूपीत तुवें रूपीत केल्या. आयच्या दिसा म्हजी तकली पडापड तकली पडापड मायग्रेन एलर्जी तुका समर्पण दिता. तुझ्या अमोलीक रक्तान तुझे अमोलीक म्हाका दोन म्हाका दोन नितळ कर जेजू नितळ कर मुझे दया दाखय मुझे दया दाखय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या म्हज्या नांवान तकले पडापडीक तकल्या पडापडीक मायग्रेनाक एलर्जीक हांव फरमायता शाश्वत म्हाका सोडून सोंदी. हालेलुया 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 वडा ताळ्यान वडा शब्दान हालेलुया 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 In the name of Jesus, in the word of Jesus, in the blood of Jesus, I claim healing upon them, anointing upon them. Touch! Tell them for your glory. You took a sax now this Sonia. Sonia, Jesus, Apuria Burgan, hallelujah. Aporchisu अमोलिक रक्तान तुझ्या आपोर्चिसू दैविक सक्तीन तुझ्या आपोर्चिसू. Praise the Lord. Praise the Lord. तळये भेटून देवा कारखानिया तुमच्या जाग्या पाठी वसा. ई जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी असताना नाका माका काय ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी असताना नाका माका काय. Praise the Lord. Hallelujah. दुनियात आमच्या काळजाच्या दवरया जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमच्या कुडींत विशेष मापांत कसले ट्युमर आसात जाल्यार तुमच्या जाग्यार उबे रावा. फायब्रॉइड्स ट्युमर ब्रेस्ट ट्युमर गर्भान ट्युमर या पोट सबनी अल्सर गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम कितेंय स्टमक रिलेटेड इश्यूज
तुमकां सबार मेडिसीन घेतात, डॉक्टरान एंडोस्कोपी करचें म्हूण सांगलां, एका लांब उबे रावन जेजूक आतां मागोवंक येताल्यात. कोणाक स्टमक रिलेटेड या कसलेय गेड्डे कुडीन कसलेय तुमकां एक एक्स्ट्रा ग्रोथ आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलां, मेडिसीन तुमी काण घेता जाल्यार तुमच्या जाग्यार उबे रावा. हार्ट तोंदरे आसची, हार्टान समस्या आसची, तुमच्या जाग्यार उबे रावा. लंग्स श्वासकोशांत आस्थमा आसची, तुमी उबे रावा. तुमकां तुमच्या प्रॉब्लेम आसा लंग्सान म्हूण डॉक्टरान सांगलां. ह्या तुमच्या जिरवणेची समस्या आसची, तुमी तुमच्या जाग्यार उबे रावा. तुमचे हे जेजूक समज लिवर सिरोसीस या लिवर रिलेटेड इश्यू आसा जाल्यार तुमच्या जाग्यार उबे रावा. पँक्रिया या तुमकां हर्निया, गॉल ब्लॅडर, अपेंडिस समस्या आसात जाल्यार तुमी उबे रावा. या तुमच्या पाठीच्या कण्याचे डिस्क प्रॉब्लेम आसा, किडनी क्रिएटिन चड जालां, या किडनी समस्या आसा जाल्यार तुमी उबे रावा. उबे रावलेली आल्ताऱ्या लागीं येया. उबे रावलेली तुमी आल्ताऱ्या लागीं येया. तुमच्या आगमन शेणावन विशेष पपान मागतले हांवें सांगली ही पिडा घरांत हांव डिवायन वर्डार तुमी टॅलिकास्ट करतना आयकतात. जेजू तुमकां गोड करता, कित्याक जेजू गोड करचो देव, जेजू गोड करचो देव जावन आसा. मग भाव भयणीनो, आमी ह्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना आमी बसुल्ल्या कडेन तावनूच आमच्या कुटुंबां आणता. कोणी असल्या पिडेन ओळटात जाल्यार तांच्या खातीर आमी मागया. विशेष मापाना आज हांवें सांगलें हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी आनी उरलेले आमचे विश्वे ह्या कितें ट्युमर आमच्या भितर आसात, गर्भाशयांत फायब्रॉइड्स आसात, हे सकट गोड जावच्या खातीर मागया. कित्याक देवाक आसात कितेंच ना. मेल्ल्या लाजाराक तो जीव दिवंक शकता जाल्यार, आग कुडलेल्याच्या हाताक तो गोड करूं शकता जाल्यार, मेल्ली जायराची धूव जीव करूं शकता जाल्यार, भागवून गेली 18 वर्सांची स्त्रीयेक नीट करूंक तो शकलो जाल्यार, 38 वर्सां ताळ्या लागीं आसलेल्याक आपडूंक तो शकलो जाल्यार, म्हजी तुजी पिडा गूण करूंक तो शकता. तर हांगायलेली भुरगीं दोनी हात येवकारिस्ता कुशीन गुंडाया. सांगया, सुमया जेजू, सुमया जेजू, ही म्हजी पिडा हे म्हजी पिडा तुका समर्पण दिता. तुका समर्पण दिता. जेजू, जेजू, ह्या पिडेत हांव ह्या पिडेंत हांव संपूर्ण सुटका दी. सुटका दी. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या जेजूच्या उतराच्या बोळान, उदकाच्या बोळान, जेजूच्या अमोलीक रक्ताच्या सक्तेन, जेजूच्या अमूल्य रक्ताच्या सक्तेन ही म्हजी पिडा ही म्हजी पिडा शाश्वीत नाश जावन दी. शाश्वीत जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान हांव नवो रचना जाता. हांव नवो रचना जाता. रचना जाता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तुमचे दोन्ही हात तुमच्या तकलेचेर दवरा. पाटी असलेली दोन्ही हातांच्या कुशीन उबा राहा. आमच्या खातीर तुम्ही स्तुती कर मागा. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, in the word of Jesus, in the blood of Jesus, I release anointing, healing upon them. ते रक्तगणाच्या शिरांच्या रांचे विशेष रूपात जेजू काळजाचे लंग्स, लिव्हर, दोडकरडू, चिक्ककरडू, जठरा, गर्भाशय, बुरकीनातले बुरकेचे दणे, फायब्रॉइड्स, ट्यूमर आता सुद्धा बॉम्बेला, पँक्रिया, हर्निया, किडनी अभिषेक दो, डिस्क अभिषेक दो. Touch, bless for your glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, hallelujah, 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 hallelujah. Consomia hermoso. Consomia Badraso Receptor de Dios Sin Jesus Seitinso सकड उबे रावया. आमच्या जाग्यार सकड उबे रावया. सात जाता जाल्यार तुम्ही मुखार या. हांगासले हांगास रावा, हांगासले हांगास रावा. सात जाता जाल्यार एक स्टेप मुखार या. आल्ताऱ्याक लागीं येया. खंय सकड जागो आसा, कॅमेरा सोडून तुम्ही रावचे. जेजू आज आमकां विशेष पापान आपणूक येता. खंय सकड जागो आसा ते रावा. दोनी हात जोडा. जेजू ಕಡೆ ಮಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು, ಭಾರಗಳು, ನೋವುಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು, ನಿರಾಶೆಗಳು, ಬೇನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
येसुगे असाध्यवादू दी हांव दिला जेजूक असाद कितेंच ना. ह्या जाग्यार हजारांनी लाखांनी करोडांनी लोक येवन बरो जाला. वलांगणी मागच्या मागण्याद्वारे बरेपण जाला. आज तोच जेजू आमकां आपणून दी. तुमचे दोनी हात येवकरिस्त मुखार अशे धरा. सांगया सुमया जेजू ह्या हातांचेर तुजी दैवीक सकत वाळोवन दी. म्हज्या कुडींत आसची पिडा शिडा अनकार बनपस बंदड्यो येवकरिस्ताक समर्पून दिता. सुमया जेजू तूं आयलोय गूण करूं. तूं म्हजो बरो गवळी. तुजो ताळो आयच्या दिसा हांवें आयकला. तुज्या दारा भितर हांव आयलां. जेजू हांगा तावन फाटी येतना भलायकेन कुरपेन बरोवन फाटी वेचे बरी म्हाका आशिर्वादीत कर. हांवें सेवचे उदक खाण रावचो जागो वेचे वाहन म्हजे बिझनेस म्हजो वावर म्हजे हितल म्हजो जागो आशिर्वादीत कर. जेजूच्या नांवान हरये पिडा शिडा म्हजे ताव न्हू म्हज्या कुटुंबा ताव न्हू सोडून सोंदी. ह्या येवकरिस्त ताव न्हू तुजी कृपा म्हजे भितर वाळोवन दी. हालेलुया हालेलुया. तुमकां खंय पिडा आसा थंय हात दवर तुमी मागात. दोळे धांपा. खंय पिडा आसा थंय हात दवर तुमी मागणें करा. खंय पिडा आसा थंय हात दवर मागा. विशेष मपान आमी मागोंक वेता आतां आमच्या हात दवरल्या जाग्याचेर आसलेली पिडा शिडा जेजूच्या नांवान सोडून सोदी. जेजू तुज्या नांवान हांवें शिकयलां. 27 वर्सां हांव तुजी सुवार्ता आमी परगट केल्या. ती सुवार्ता विस्मितांनी कुणांनी तुवें रुजू केल्याय. तर हांगा ही भुरगीं फाती येवन आयल्यान ह्या जाग्यार भावार्थान आयल्यान. तोच तुजो पवित्र आत्मा तांचे भितर वावर करूं. बापा तुज्या मोगान तूं तांकां बोर. तांणी हात दवरल्या जाग्याचेर आसची पिडा शेड्याक हांव फरमायता. तुवें सांगलें की ते बांदताय ते बांदता सोडयताय ते सोडयता. रुपया ह्या भागार म्हजे थंय ना जेजू. तुज्या येवकारिस्ताच्या बोळा नांवाचे सत्तेन तांणी हात दवरल्या जाग्याचेर आसची पिडा शेडा संपूर्ण सोडून सोदी म्हणून मागता. टच लॉर्ड ही नॉइंट ठेलेवर हात काढनाकात स्तुती करा. Hallelujah, Jesus name we pray. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the word of Jesus, in the blood of Jesus. Hallelujah. Adorla जागेच्या पिडा शिडा शाश्वत सोडून सोदी. हे मुलगी नवी रस्ता जाऊ दे. या कालमाडी बोलायच्या मायेच्या पाय तरी साथ जाऊ दे. In the name of Jesus, in the word of Jesus, the blood of Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. परत ये बुडी दोन्ही हात जेजू मुखार अशे उबारा. पळया म्हाका पळया. सोम्या जेजू Somian Jesus. या येवकारिस्तांत हांव या येवकरिस्तांत सकत तुजी सकत आमचेर देवून येवन दी. आमचे देवण येवन दी. विशेष मापान विशेष मापान ऑटिझम आसल्या ऑटिझम भुरग्यां आसलेल्या खातीर मागता हांव. भुरग्यां खातीर मागता. अपांग अपांग अंगविकलाक अगणित भुरग्यां खातीर आमी मागता हांव. जेजू हांतुळणार हांतुळणार आर मारन आसच्या लोकां खातीर पिडेंत आसच्या लोकां खातीर हांगा येयल्ल्या ऑटिझम भुरग्यां खातीर आमी मागता हांव. जेजू आमच्या कुटुंबाचेर सर पिडे शिडेतावन सुटका दी. जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतराच्या बोळान जेजूच्या रक्ताच्या सक्तीन आशिर्वाद देवून आशिर्वाद पडून ते दुनिया तुमच्या तकलेच्या दवरा. दोळे दांपा. क्लोज युअर आयज. कांडुंगणान मुच्छी. In the name of Jesus, in the word of Jesus. येसू 38 वर्सां थळ्या जागी आसलेले आपुडले मेल्ल्या लाजाराक जीव दिलोय. हांगा ऑटिझम भुरग्या आपूण आनिल्ले आवय तुज्या घराणे मागणें आयक. तुका आसात कितेंच ना. हे ऑनलायनार कोण पळयता टॅलिकास्ट करतना ऑटिझम भुरग्यां खातीर बुद्धिमान अंगविकल भुरग्यां खातीर हांतुळणार आसल्या खातीर शाश्वत आर मारना हांतुळणार आसल्या खातीर मरणांती पिड्डेक कॅन्सर येतल्या वळाक जाल्ल्या खातीर जेजूच्या नांवान आशिर्वाद भलायकेचे मायेचे आशिर्वाद तुजे मागणेचे आशिर्वाद वळोवन दी.
तुम्ही तकल्यार हात दवरतना तुमच्या पती खातीर मागा, पत्नी खातीर मागा, भुरग्यां बाळां खातीर मागा, कुटुंबाच्या संकल्या खातीर मागा, समारा खातीर मागा. तुमकां कोणी कळीत आसात हुशार ना म्हणून तांच्या खातीर मागा. हात काडनाका आता व्हडा ताळ्यान स्तुतीकार मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. In the name of Jesus, in the word of Jesus, in the blood of Jesus. या घडये दैविक सकल दैविक बेको हे योगकरिस्तातात वाढवली. तुझो ताळो ऐकले काळजा दारून जायना. या भुरग्यांचेर दया दाखय. शेजू तुझे दया दाखोवन गुण केले बरे, सबारंग गुण केले. आता हर एकले चिकुटमा विश्व टच टच रे 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 वडा ताळ्या. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. तुझ्या पायांतळारा तलो तुझे वाटेन आवसतलो, तुझे संगी गायतलो, हांव पाठी सरसोना. तुझ्या पायांतळातलो तुझे वाटेन आवसतलो, तुझे संगी गायतलो, हांव पाठी सरसोना. ताळयो भेटून आमी देवाकार गाणया व्हडा ताळयांनी तुमच्या जाग्याक पाठी वसा, जाग्या पाटली जावन पाठी वसा. हे देव व्हडा आसा. Boda Sacramenta Sustang naman karuya Kubila diarupa botla Noyoriti adarya Servon vecha bestit pisya Bavartachin bortiya Sasing bapa Kasing puta Ulasani stutisa Podvi महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या सीता तुका दोघांच्या स्थिता समासमी नावता. प्रार्थुया. हे देवा विशेष सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सुगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडणीचो फळ सदांच आमचे दे आमी बोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं. आमकां देन फावो कर जो जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना. Amen. आर्गामिसा मोनिका फ्रांसिस सल्दाना पुणे मारिया मिस्केत उडपी विक्सन विक्टर अनसिल्ला मिनेजस आनी कुटा मूडबेळ्ळे शर्विन डिसोजा पानीर तसोच बड्डे जॉन कॉड्रस आनी कुटाम उडपी प्रवीण डिसोजा आनी कुटाम कंडलूर रंजन मतायस आनी कुटाम संतेकट्टे ग्रेसी डिसोजा तोट्टाम विजय फेर्नांडीस उडपी नेपियर नजरेत कल्याणपूर मरिया डिसोजा मणिपाल तसोच बड्डे शालेट डिसोजा सुरतकल भाग्यश्री बसरूर दिव्या विल्सन डिसोजा बोंदेल स्नेहल प्रकाश रोजारियो लोरेटो अल्बिटा लोबो मैंगलोर क्लेरा डिसोजा राणीपूर
नोएल सल्दाना आणि कुटाम बोंदेल, फ्रँकलिन डिसोजा मुंबई, जुलियाना डिसोजा, डोनाल्ड आणि रीना फर्नांडिस आयर्लंड, किंबर्ली आना डिसोजा मणिपाल, स्टीफन नजरेस बैंदूर, मरिया डिसोजा बर्कूर, पाऊल डेरिल बान्स आणि कुटाम ब्रह्मावर, शरल कॅरोल कार्ड्रोस उडपी, रिचार्ड डी अल्मेडा ब्रह्मावर, लेरिशा क्रास्ता कल्याणपूर, डिक्सन मॅनेजर्स मस्करानेस कल्याणपूर. तशेंच त्या सावांची मिसांव दिला. मेलनी डिसोजा सुरतकल, देवमाता बोट मल्पे, चार्ल्स सल्दाना उडपी बऱ्या भलके पसोत, आरोग्य मेरी प्रवीण कुमार आणि कुटाम बेंगळूर, बोना रुजारियो बेळतंगडी. तशेंच देवादीन जाल्ल्या पासत देवादीन आगोस्तीन पौल हाचे मीस दितात लुईस डिसोजा संतेकट्टे. देवादीन माउरिस मिनेजस मीस दितात मिशेल नोएल बर्बोजा मूडबेळ्ळे. देवादीन बल्तजर डेसा मीस दिता प्रशांत सल्मा डिसोजा ब्रह्मावर. देवादीन मरीना डिअल्मेडा मीस दिता लिल्ली मिनेजस बेंगळूर. देवादीन जया मेरी आणि फ्रांसिस सावेर मीस दितात अँटनी बेंगळूर. देवादीन रॉकी डिसोजा मीस दितात लिस्बन डिसोजा संतेकट्टे. देवादीन पुलकत्रेंतल्या आत्म्याक शांती मेळोवंक मीस दिता फियोना अमीन बॉम्बे. एकदम सांग बापा आम्ही जमल्या एकाच तळ्यान तुका गितां गाता. एकाच कळसां तुजो मोग करता एक पोटांची अत्रेका. पोविस्तानान आमकां नवो जीव दिवूं तुजी भुरगीं गण आमकां पवित केल्या. जीवन चल्या क्रिस्ताचे कृपेन सस्ती जिवीत आमकां सोडून दिलाय. एकठांय जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता. एकाच कळसां तुजो मोग करता एक पोटांची अत्रेका. मोगाच्या भाव भयणीनो ते सावा वाचली. आज हे मिसाचें बलिदान आमी तुमच्या सर्वांच्या गरजां खातीर भेटयत आसतना आमचे मस्त लोक गल्फांत आसा, इस्रायलांत आसा, मध्य प्राच्यांत आसा, थंय वार चलनातल्या बरी समाधान येवच्या खातीर इराण, अमेरिका, इस्रायल मदें आमी मागया. युक्रेन रशिया खातीर, आमच्याच मणिपुरा खातीर, सगळ्या संवसारान समाधाना खातीर आनी आमच्या परजेक संरक्षण मेळच्या खातीर आमी मागता आसतना देव आमकां गरजेचो पावस उदकाचो तात्पार नासतना आमकां जाय पुरतो बरो पावस दिवन धगीत आवून आमकां आमच्या जानवरांक भुरग्यां मळांक राखोनी म्हूण मागया. तशेंच आमी हांगा फादर हांगासो विगार बाबो रेक्टर बॅप्टिस्ट मॅनेजर्स तांच्या भलायके खातीर आमी विशेश मापान मागया. आनी हांगा आमच्या खातीर मागणें सोलो दवरूंक येवच्या ब्रदरां खातीर, याजकां खातीर आमी उडास काडना, तांच्याय मिसावां खातीर आमी मागचें. हे घडीभर हात जोडया, दोळे धांपया आनी देवा मुखार आमी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं. तुमच्याय सवय आसूं. युकरिस्त आमच्या आत्म्याचें खाण. युकरिस्त आमकां सर्गराजाक पावोवचें खाण. जेजू सर्गार तावन देंवोवन आयलोलो उंडो. पुर्वजांनी मान्ना केलें तें मेलें, पूण हें मान्ना तशें न्ही, हें शाश्वीत जियोवचें तसलें. त्या खातीर आमकां आपयतात युकरिस्तीक पर्जा म्हणून. युकरिस्त घटाय दिता, युकरिस्त बोळ दिता, युकरिस्त सुडका दिता,
येवकारिस्त भलायकी दिता. येवकारिस्ताद्वारे आमी क्रिस्ता सारकी जाता. क्रिस्ताकच आमी आमच्या जिवितांत न्हेसता. तर मग अशो भाव भयणीनो, आज ह्या नोवेनाच्या येवकारिस्ताक आमी हांगा आयल्या. सबार जाणांटेले कास करतना घरांत हांवन तुमी येवकारिस्त भेटोवन आसतना तुमकांय देव आशिर्वादान बरोवन दी म्हणून हांव मागतां. आज आमी प्रवचन आयकलें, म्हजो ताळो, पुनर्जिवन क्रिस्ताचो ताळो, आनी तो ताळो आमकां आशिर्वादाचो, सुडकेचो, अभिशेकाचो ताळो जावन आसा. आनी आराधना वेळार त्या थाळ्यान आमकां जेजून आपणलें आशिर्वादीत केलें. आतां आमी ताका अर्गां दिवया आनी ह्या नव्यानाच्या मागण्याद्वारे आमचीं कुटुंबां ताका सामारपोवन आमचेर, आमच्या भुरग्या बाळांचेर, फिरगज कुटुंबाचेर आशिर्वादां घाल म्हणून आमी मागुया. दुनियांत आमचे जोडया. हे गडीभर आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया. देवा मुखार रावोंक आमी कोणीय फावो न्हय, पूण आमची अस्कत काय तो बक्षिता. पश्चाताप पावया आमच्या पातकां खातीर आनी बळवोन देवाचो मोग आमचो करून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्वदिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनाधिकारांत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. ससनाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गीचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रामाणीक करून अमर जीण जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण महिमेक आमी पावो अशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्रत्वेचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धमदुतांची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. तवळ पावल देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राकी पावलो. थंय थिमोती नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय जुदेव कुळयेची, ती आतां बावार्थीण, पूण ताचो बापूय एक ग्रेक. लिस्त्रांतले आनी इकोनियांतले सर्व भाव तिमोतीक भोव चड मानतले. देखून ताका आपणा सांगाता व्हरूंक पावलाक मन जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हूण त्या गांवच्या सर्व जुदेवांक कळीत आसले. देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुनत केली. उपरांत शहर ते भोंवन वेता आसतना जेरुजलेमांत धमदुतांनी आनी मालगाडयांनी घेतलेल्या ठरावा विशयांत भावांक ते कळीत करतले आनी ते पाळीजे म्हणून तांकां सांगतले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थांत थीर जायत आनी संख्यान चडत आयल्यो. ते फ्रिजिया आनी गालात्सिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले, कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचे उतर परगट करूंक पवित्रात्म्यान तांकां आडवारलेले. मिसियाचे गडी सरशी येवन पावतच तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले.
पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासत मिसियाचे गडी सरशिल्ल्यान पाशार जावन ते त्रोआसाक गेले. थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखले. मासेदोनियागार एकलो उबो रावन ताचे लागीं अशें प्रार्थना म्हणटलो, तूं मासेदोनियाक ये आनी आमकां कुमक कर. हे दर्शन ताणें देखतच थंयच्या लोकांक सुवार्थ प्रगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासेदोनियाक भायर सरन वचूंक आमी तयार जाल्या. देवाचे उतर हे. देवाचे उडोवपाक. संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वी ये. संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वी ये. संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वी ये. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गाऊन ये ताचे समोर. संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वी ये. सरस्परस देव म्हण जाना जाया तो आमचो रसनार. आमी ताची सावणां सावन आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वी ये. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो ताची कृपा युगा युगांतरा. ताचे विश्वासीपण संततीच्या संततेक बाळटा. संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वी ये. संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वी ये. सगळं आमी उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. ख्रिस्ता सांगता जर तुमी जिवन जाल्यात तर सर्गींच्या वस्तूंक तुमी उतरेगून रावा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्व तुमचे सवय आसो. तुमच्या सोबे आसो. जो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्याकी पयलें म्हजो तांणी द्वेश केला म्हूण उडास दवरा. तुमी संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो, पूण तुमी संवसाराचे न्हय. हांवें तुमकां विसरून काडल्यात देखून तुमी संवसारांत मेकळे जाल्यात.
हेच खातीर संवसार तुमचो वेस्ट करता. साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्ही, पूण हांवें तुमकां सांगलां असो उडास दवरा. म्हाका ताणें दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. म्हज्या उतराक ताणें फाळो दिला जाल्यार तुमच्याय उतराकूय ते फाळो दितले. तुमी म्हजें देखून हें सर तुमकां ते करतले, कित्याक म्हाका फाटयल्याक ते वळखनात. देवाचें उतरचें. वाकणी तुका क्रिस्ता घेव आयल्या काणिको तुझ्या पायांक मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगळा सर्वेस बोरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका उनो भोगोवाचो वंशा वावरां केलो प्रितोमें तो दिलो कर उनो आमकां जिविताचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नश्या पवित्रतेच्या देवा सर्वस्वत मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दयेळेन मानून घे. तुवें आमकां फोव केल्या ती देणी आमी वगडायना जावच्याक आनी ससण्याच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पाव. सर्वेस्परा पवेत बापा, सरकळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकाणी व्हरत्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जालो जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञान संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपुणूच करो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस पोतो. सर्वांनी संसार कोरला तुझ्या बाबा ओम सर्गी दुखाचे ओम सर्गी दुखाचे ओम सर्गी दुखाचे ओम सर्गी दुखाचे
सर्वेस्वराची नावी येतात काकाचे ओसगी दुखाचे ओसगी दुखाचे ओसगी दुखाचे ओसगी दुखाचे बापा कोरोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची येस बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत तें वारावतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडतो सो गोट पर गोटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्वरा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लियो आमच्या भाग्यवान बापा लेस्ली आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुखांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून वेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टे खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मर्य देवाचे माये सांगाती भगवान जुजेती सपाती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवेल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगतात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वनने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समकाय येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी
आणि आम्ही आमची चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची बदकां बोगूस आणि आमकां ताणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवळ सर्वीस परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतील सर पथकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाई. कित्याक सोडकी पदवी आणि महिमा जिससाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू बापाचो तळो, ए देवाची शिळी संसाराचे पाप करतली ह्या शिळेच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुम्ही चित्रांत शिनबाग म्हाका पावना पूण ज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान सांगल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदां आमच्या कळसां. वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदां आमच्या कळसां. जिविताचे खाण तूं आत्म्याचे पोशण तूं आत्मो आमचो भरताय दैवीक जिवन. तुजे काण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुजे काण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदां आमच्या कळसां. वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदां आमच्या कळसां. सस्तीक दैवीक सोबतो संवसारांत आयलो लोतो मनशा कुळा बरो जीव दिलोलो. तुजे काण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुजे काण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदां आमच्या कळसां.
आमच्या बिडाराम राम सदांच आमच्या कळसां उसवड संवसारांत तूं दिवो काळोखांत तूं सोलो आमकां व्हरतूं तुजे सावळे तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवन मनाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आणि आसूं सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. सूर्या क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाची उपकार. वाचून सांगता तुम्ही मुखार येवन फादर फ्रँकलिन जातावन मानाची वाद घेजय म्हूण विनंती करता. अल्विटा लोबो मंगलोर, रॉबिन डिसोजा बॉम्बे, शशिकांत आणि अमीन बॉम्बे, रॉबिन सिक्वेरा लंडन, डोनाल्ड रीना फर्नांडीस आयर्लंड, किंबर्ली आन्ना डिसोजा मणिपाल, रीटा डिसोजा संतकट्टे, नावनाका माउंट रोझरी, ज्योती डेसा परमपल्ली. तुमच्या उदार मनाक देव तुमकां बरें बरें करूं. अलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. अलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. अलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून ए बोव नितळी अवंकारी, बोव भगवंतरीन जेजूची बोव बिरमोळ वय ससाणतावन तुका विंसून काडली. देव पुताक तूं गरपी समोवचे वेळी तुका भोगल्ल्या अदीक परत्या आनंदाचो उगडास करूं तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनिकी चड वाडोवं हांव भोव चड अत्रेकता. येदुकेस्तनचे भोव मोगाळी माये, तुज्या आनंदाचो भक्तीन उगडास करतल्याक बसयिल्ल्या तो प्रत्येक आदार हे म्हजे गरजेन तूं म्हाका पाठय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत कापोळतीचेर पातयेवन आनी आमी मागल्या आमकां मेळटले म्हणल्या बसवणेचेर बरोवसून आनी तुज्या बळवोन ससेच्या आदारार होंदून भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं बराता. हे म्हज्या गरजेन म्हजे बसोत विनंती कर. देवाची बागेवन खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हयतर म्हाका अदीक गरजाचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नव्यानान हांव तुजे लागीं परतून मागता. ते सवा बरी भलायकी फावो जावंक, दुयेसो राग उणें जावंक,
मुस्कराची सर्जरी बऱ्यान जावंको, वायट सवयो सोडूंक, गांठी दूख गूण जावंको, MBBS सीट मेळोवंक, मोतीक समाधान फावो जावंको, डस्ट एलर्जी गूण जावंको, वायट चिंतना आलोचने सोडूंक, वेरिकोस वेन गूण जावंको, कॅन्सर पिडा गूण जावंको, कामान प्रमोशन मेळोवंक, कुटुंबाच्या संद्यांक बरी भलायकी फावो जावंक, जर्मनीची विजा फावो जावंक, पांयांत तशें हातांत बोळ येवंक, स्वंत घर फावो जावंक, किडनी फंक्शन सारकें जावंक, दिसपडतो ग्रास मेळोवंक, खान दूख गूण जावंक, शेळो कोंकली गूण जावंक, रीण वेगी फारीक जावंक, ब्लिडींग रक्तस्त्राव रावोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, भुरग्याचें देणें फावो जावंक, बिझनेसांत घाल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, 4 वर्साच्या चेडूं भुरग्याचें ब्रेन सारकें वाडोवन उलोवंक सारकें जावंक, IT कंपनींत बरें काम मेळोवंक, कुटुंबांत आस्ती खातीर चलची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, लिव्हर पिडा हार्टाची पिडा गूण जावंक, आस्तीचे वांटे बऱ्यान जावंक, MSc शिकप बऱ्यान सांपोवंक, परगांवान बरो सांबाळ मेळोवंक, गव्हर्मेंट परिक्षे पास जावंक, बरें काम मेळोवंक, पयण बरें जावंक, थायरॉयड पिडा गूण जावंक, आंगडी भाड्याक वचून बँकाचें रीण फारीक जावंक, भुरग्याचें बें पयस वचोवंक, पुता कॅम्पस सिलेक्शन जावंक, आमाल पियोणें सोडूंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, हार्ट ब्लॉक्स ब्रेनांत ब्लड क्लॉट्स जाल्ले गूण जावंक, कोर्ट केसींत जैत मेळोवंक, आनी विशेश बाबान सर्वीस बऱ्या जाग्यार कोणें सकट त्या सावां भेटयल्यांत ती त्या सावां बेसावांनी बरोवंक आमी मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्या मारिफात तुजे मध्यस्तीकतेई म्हाका आसची वर्ती पातळी उसारूंक हांव कशी व्हरतां. तुजो दैवी पूत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान पेटयल्ल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं पोरातून मागतां. हें म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. ए देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गाब्रियल बुडव्यान पयल्या फावटी वर्त्या मोगान आनी भोगतीन कृपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवार सबार परसळीक मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव कशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यान ती परजळाक वाडोवनी म्हूण आत्रयतां. ए दुखेस्तचे बुजवणे देवाचो पोत मनीस जाताना तुका भोगुल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं पोरातून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागुल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यान मनशांनी केल्ली सर बरीं कामां जेजूच्या मोगान तुजें काळीज पेटल्लें ह्या मोगा पासून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं पोरातून मागतां. आयक म्हूण ती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्येचे नवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोव तुजे ते पावू दी. सोमी तुमचे सवे आसूं तुमच्या प्रार्थुया येसुम्या कुडीच्या पिडेन कश्टोवच्या
तुझ्या साकरांचे दीस घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्याचो कसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगीच तांकां तुजे दयेन भलायकी मेळोवन दी म्हूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुळदारा सोम्या भावार्थ्यांच्या बुजवणदारा तुझी मीत मेर नासलेल्या दयाळ्या लागीं आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमोत पाव येसुम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुजे इगर्जेन ते तुका हरकां दिवं दीत. जो जियेताय आनी राज्य करताय देव ससनाच्या ससना. तकले बागावनी आशिर्वाद स्वीकार करया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो तुमकां राखों, तुमचे भितर असो तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूं, तुमचे वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राज्य करता ससनाच्या ससना. सर्पद्वेदारा देवा बापासो पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवून दी आनी रावून दी सदांच. Amen. Abbiamo già tu di sai naka kai vi naka. Abbiamo già tu di sai naka kai vi naka. विश्वास मुसोदोव सोमियाचेर तुझ्या सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणासा. दोंगरार आसता चढा उदक कोणे वता सोम्यान तुका उज्या हातान उबन दवरला. आब्यामोच्या तूं दिसय नाका काय बी नाका. आब्यामोच्या तूं दिसय नाका काय बी नाका. करस्तलो सोमी तुका सांबाळतलो. दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो. मोराची कूड विविध रंगान कोणे नेटयला. सोबीत 5व्या रंगान किरा कोणे सोबयला. अज्ञामोच्या तूं दिसय नाका काय बी नाका. अज्ञामोच्या तूं दिसय नाका काय बी नाका. पळया ती सुपणी अंतरळा वयले ओपिनांती लुवाणांती रास करिनांती. तांकां जरी देव पोसता तुमकां पोसोनांगी कंडी सावन सोडता तुमी तांच्यागी. अज्ञामोच्या तूं दिसय नाका काय बी नाका. अज्ञामोच्या तूं दिसय नाका काय बी नाका. नेस्नाविशान चिंता कित्याक करची तुमी. कशी वाडटात पळया ती फुलां शेतांतली.
शेतांतल्या तणाक देव अशेने सयता ने सोनांगी सर्गीसो बापोई तुमकां अज्ञा म्हज्या तूं अदी जायनाका कांय बी येनाका अज्ञा म्हज्या तूं अदी जायनाका कांय बी येनाका म्हज्या तूं अदी जायनाका कांय बी येनाका मोगल पुता सवय आमकां मर्या आशिर्वादी आमकां जेसूच्या बोबोईतकाचा आम्हा सर्वांक देतोचे आशीर्वाद वेलंकनी माये आमा बसोन दर्या सुकरा आमा बसोन अधिकार बगेवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.